डॉक्टर बोचेस तू इतको बेजार कित्याक जालो तू चेड्याचें ऑपरेशन सक्सेसफुल जालें तरी तूं खुशाल ना कोणूय एक मनीस बरें काम करतकूच सुमितीन बगता पूण हांव तुका सदांच पळयता तूं खुशाल आसचें सुवातेर दुखी जाता आनी कितलें जाल्यार हे आमच्या गांवांत तुजें हॉस्पिटल फामाद आसा आनी तरी पूण डॉक्टर फेर्मिनो तूं एक ज्युनियर डॉक्टर म्हज्या हॉस्पिटलान हो विचार म्हाका म्हज्या जायत्या आदल्या स्टाफान केला पूण हांवें कोणाकूच म्हजें काळीज म्हूण उक्तें करूंक ना आनी हांव तें कोणाकूच उक्तें करूंक सोदिना कित्याक आपल्या भितर कितें आसता तें कोणाकूय सांगून फायदो ना डॉक्टर बोचेस दुसऱ्याचें चिंतन आसता पूण जरी तर तूं दोनूय ह्या हॉस्पिटलाचो जाल्यार कोणाकूच अधिकार ना ताज्या वयर कितेंय तुका हांव विचारूं पूण डॉक्टर हांवें तुका विचारलां म्हणून तूं मात म्हजेर राग आसा ना हांव तुजेर रागार न्हय पूण हें म्हजें अशें सगळें कित्याक घडटा कितलो लोक अडचणीक सांपडोन ह्या म्हज्या हॉस्पिटलान दुखी जावन येता आनी हे म्हज्या हातांनी आसा तितले उपाय घेवन तांची इलाज जातोच ते कुशालकायेन घराव येता चोरी तर हांव दुसऱ्यांक कुशाल करता जाल्यार देव म्हजें निराशेपण कित्याक पयस करिना हे म्हजें निराशेपण हांवें दुसऱ्यांक सांगलें जाल्यार हे म्हजें काळीज मन शांत जातलें ओय ना 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 म्हाका कोणाकूच कितेंच सांगोंक नाका डॉक्टर बोचेस तूं तुज्याच भितर दवरून बेश्टोच फुगार जाता दुसऱ्याक सांगत जाल्यार फुगासा उणें जाता आनी जरी तर तुका म्हजेर विस्वास आसा जाल्यार म्हाका सांग आमच्यान तो गूढ सुटावो करूंक जाता हांव केन्नाच कोणाकूच सांगचो ना पूण म्हज्याच भितर दवरतलो जायते डॉक्टर नर्सी स्टाफ म्हज्या हॉस्पिटलान काम करता तांकां हांवें बारीकसाणेन पळयल्यात तूं तांचे मदेकत तुजो वार व्हडे जबाबदारेन कोत्ताय आनी खंयच्याय वेळार म्हज्या आदाराकूय पावताय देखूनच हांव तुका ताच्या सगळ्या परस चड मान दिता आनी आयज तूं म्हज्या खाजगी जिविताच्या उजळां जावंक सोदताय म्हणून हांव तुका हें म्हजें दूख सांगोंक फुडें सोदतां हांव तुका भास दिता हांव केन्नाच कोणाकूच सांगचो ना आय रियली प्रॉमीस म्हाका बरें दिसना हे पळय तूं फुगार जालोलो रियली येस तशें जाल्यार तुका सांगल्या बगोर तूं म्हाका सुटका दिवचो ना पळोवया हें म्हजें दूख तुका सांगोन म्हज्या काळजाक छाती काय नवता जाल्यार चल यो म्हज्या कॅबिनान हांव तुका सगळी खबर सांगता चल या Boleh buat aku makan,
बेस्ती यात्रा केता बोरे तुमचे शिकोण बोरी तुमका मेवतो पैसा ताते फुगासा काकरान मजा आवे सांगला बरे बोई तेरेसा याती यात्राची स्कोर तुम्ही मोतीन दोघोच्या बाबाने डायरेक्टरान आमच्या गोडून आयल्या ही गाणी बसलो साहित्य गोड गोडतात आमच्या एक एक गारानी देखून पोयात किटे लागून सोसा सोर तुझ्या गोळ्यानी याती यात्राची स्कोर तुम्ही मोतीन दोघोच्या बाबाने डायरेक्टरान आमच्या गोडून आयल्या ही गाणी बसलो साहित्य गोड गोडतात आमच्या एक एक गारानी देखून पोयात किटे लागून सोसा सोर तुझ्या गोळ्यानी देखून पोयात किटे लागून सोसा सोर तुझ्या गोळ्यानी हांव व्हडलो दोतोर जातलो ऑपरेशन करून लोकांक बरो करतलो कोण सुबेज उलयता तांकां बरोच मारतलो ना तर इंजेक्शन चोपतलो हांव व्हडलो दोतोर जातलो ऑपरेशन करून लोकांक बरो करतलो कोण सुबेज उलयता तांकां बरोच मारतलो ना तर इंजेक्शन चोपतलो तेराल म्हजें नांव वळखता म्हाका सगलो गांव आमीक म्हाका ना तकलेन एकदम हुशार हांव रागान पयतोच मारता जावं बरें लागता पोदेराचे पांव राग म्हाका येतोच मारता जावं 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 हांव व्हडलो दोतोर जातलो ऑपरेशन करून लोकांक बरो करतलो कोण सुबेज उलयता तांकां बरोच मारतलो ना इंजेक्शन चोपतलो अरे तू म्हजो कोट घालून कितें कोत्ताय कितले फावटी तुका सांगलें म्हज्या वस्तू आतां नाका म्हणून सडसडीत काड तो कोट बाबा 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 हांव व्हडलो दोतोर जातलो बाबा बाबा हांव लोकांक वखदां दिवन बरो करतलो बाबा आनी चड ते बरें जायना जाल्यार हांव तांकां व्हडलें इंजेक्शन करतलो बाबा हांव तांकां व्हडलें इंजेक्शन दिवतलो व्हडलें इंजेक्शन दिवतलो बाबा हांव तुज्या दोतोराचो कोट घातल्यार हांव सारको तुजेच भाशेन व्हडलो दोतोर जातलो बाबा सारको तुजेच भाशेन व्हडलो दोतोर तू जातलो म्हजे भाशेन तुजे लागीं शिकोवंक जायना तुजे तोखेन हातून गिन्यान फुटोवंक ना एका दोतोराच्या नात्यान तुका बरो करूंक हांवें सगळे उपाय घेतले आसा तितली टॉनिक्सां वखदां तुका खावयली पूण कांयच सुदारप जायना तूं आसा तसोच आसाय तूं केन्नाच बरो जावचो ना बाबा बाबा तू म्हाका कित्याक मारता बाबा म्हाका तुजो राग येता बाबा तुका नाका हांव व्हडलो दोतोर जालोलो तूं म्हाका असोच धरून सोडटा बाबा हांव तुका कांयच म्हणना बाबा हांव तुका कांयच म्हणना म्हज्यान तुका आनी कांयच म्हणूंक जायना आजू नका हांवें कितें करचें पळय तें म्हजी घरकाम सोंपोवन हें घर आनी तें हॉस्पिटल पळयता म्हटल्यार ह्या भुरग्याचो सांबाळ करूंक म्हाका बिलकूल वेळ मेळ्ळो ना अरे कितली सर्वंट आमची राहिली आनी कितली सर्वंट आमची हांगासून गेली तुज्या मोस्तेपणाक लागून एकूय सिरवेदार आमच्या घरान रावना बाबा तूं म्हाज्या बेश्टोच बेजार जाता बाबा तूं म्हाका मारता म्हजो गुन्यांव नासतना दुनिया कितें ती म्हज्या जिवितान निर्मिलाय ह्या संवसारान ती म्हाका एकूच पूत दिलाय आनी ताकाय ती तोखलेन फालियार केलाय बाबा बाबा तूं म्हाका मारता आनी कितें कितें म्हणटाय बाबा बाबा हांव तुजो पूत बाबा हांव तुजो पूत पळय 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 दुसरे भुरगे पळय बाबा काय बरें खेळटा डॅरल ओगी राव चल जेवण हाडलां तें भितर वच आनी जेव चल घे हे घे
हे घे. चल हॉस्पिटलांत ताण टायर्ड जावन येता आनी घरा कडेन येतोच तुजी फुगा सांजी भोगची पडटा. चल भितर वच. अशें सुसेग म्हाका हांगा सुट्यो दी. बाबा 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 म्हाका भितर वचप भिराय दिसता बाबा. तुम्ही म्हणजे बरोबर. अरे तुला सांगलें मरे म्हाका सुसेग घेवन दी म्हणून हांगासर. भितर वच. चल. ना ना बाबा ना बाबा म्हाका भितर वचप भिराय दिसता बाबा. हांव तुज्या कुशीकूच बसून जेवतलो. हांव तुज्या कुशीकूच बसून जेवतलो. बरी भाशेन सांगल्यार केन्नाच सोंपचो ना. एका जानवराक पासून पोसलें जाल्यार ताका शिकवलें जाल्यार तें रोखडेंच शिकता. पूण हो भुरगो म्हजो जीव खावन काबार करतलो. कितें जालां रे दोतोर भोशे? तोंड सांबाळलय. डॉक्टर बोर्जीस हांव. मला जिबूच म्हणून काडटलो भायर हांव. बोर्जीस म्हणून जाणा एस डिलीट जाली ती. एक सांग तूं दोतोर हो फातर रे. असल्या भुरग्यांक मारतात तांकां म्हणटा तो मोग दिवंक जाय. मोग ताका मोग तूं दी. पूण म्हाका सांग तूं हांगासर आयलाय कित्याक? कित्याक आयलाय? विसरलाय रे म्हज्या भावा. हांव तुजो धाकटो भाव ह्या घराचो पूत. म्हाका अधिकार आसा ह्या घरान खंयच्याय वेळार भितर सरोंक. आनी तूं म्हाका ताचो मोग दिवंक हांगा राव म्हणटा तो. तुवें म्हाका ह्या घरान दवरलेलो जाल्यार हांव रावतलो आसलो न्हय. तुवें म्हाका घरांतलो भायर घातला आनी हें घर घेवन तूं बसला हळदिना. हे तोंड बंद कर तुजें. सर्वीस करून काजार जालो मोठो तुका ह्या घराचो दिरेक मेवतलो. त्या पयलो पासोच मेवचो ना. समज मळय. एक सांग काजार जातोच घराचो दिरेक मेवता म्हणून खंयच्या कायद्याच्या बुकार बरयलेलें आसा? तशें जाल्यार आमचे पाद्री भाव बाबडे काजारूच जायना. तांकां आपल्या माय पायच्या घराचो दिरेक ना. तूं पाद्री कित्याक जावना? गेलो पाद्री जावंक गेल्लो. लोक मातसो लांब जावंक लागलो तो म्हाका. त्या पासून पाद्रीपण सोडून आयला. एक जाणा जा म्हज्या बा. कितें? तूं बरो शिकतालो म्हणून पायन तुका केलो डॉक्टर. होय. आनी हांव तकलेन जोड म्हणून हांव जालो शेतान घालपाचो ट्रॅक्टर. आनी हाचो फायदो घेवन तुवें म्हाका भायर घातलो. होय. शिकपाच्या टायमार गोंटे सोदून भोंवतालोय दोंगरार. विसरलोय? घंटेर सोदी नासलो रे हांव. कितें करतालोय? त्या घंटेरान तांतयां पळयतालो. हा त्या तांतयाचेर रांडेर बसून थंयसरूच उरलोय. शिकोवंक फाटीं उरलोय. बाय बावडो शीक 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 म्हूण सांगून सांगून मरून गेलो. आनी मोच्या आदीं म्हाका सांगून दवरला. कितें? तूं सर्वीस करून काजार जालो म्हणटोच तुका ह्या घराचो वांटो दी. ना जाल्यार उबऱ्यार पासून उबो दवर नाका सांगला तुका. अशें सांगून पाय मेलो. होय. तो मरोंक पाव नाका आसलेलो. कोण रे तो? पाय नाका जालेले कायदे घालून मोत्ता. पूण तुका एकूच सांगता म्हाका देवाचेर विश्वास आसा. एक दीस जरूर म्हाका देव वयर काडटलोच. आता विश्वास मायच्या घोवाचेर दवर. तो तुजेर दवरून गेला ना रे. कोण रे तो? पाय तुजो. हेजे लागीं शेणेपणां सांगूंक आयला. तूं हांगासर वच हा. तुज्या पांयाचेर उबो रावलो म्हणून त्या कारण भितर सर. आतां हांव कोणाच्या पांयाचेर उबो आहा? तुजे लागीं उलोवन फायदो ना. बरें तूं म्हाका वच म्हणटा. बरें तुवें म्हाका म्हटलां वच. ओके बीग ब्रदर सॉरी बीग बॉस. तूं म्हाका म्हणटा वच. होय. हांव वेतां. लेट अस नॉट फायट. ऑलरायट? ओके ऑलरायट. गुड नायट. आमच्यानी भितर सरोंक येता? ओ येस प्लीज कम इन. डॉक्टर बोर्जीस हांवें सिस्टर पबलाक आपोवन हाडला. हें तुजें घर पूण. एकदम बरें केलें. आयज पासून म्हज्या हॉस्पिटलांतलो खंयचोच स्टाफ आमगेर येवना. तुमी जावन आसा पयलींच स्टाफ आमगेर येवपाक. कित्याक ह्या आदी हांवें खंयच्याच स्टाफाक आमगेर येवपाक आमंत्रण दिवं ना. न्हू म्हूण कसलें फंक्शनूय आमगेर हांवें दवरूंक ना. सारकें डॉक्टर बॉर्जस. जोड एकलो आपल्या वावरान बिझी उरलो म्हणटकूच ताका वेळ मेळना. कितेंच चिंतू आनी दूख पासून ते वेळार ताका गोमना. सारकें तुजें. म्हज्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे जायते फावटी म्हाका तशें दिसता. जेन्ना हॉस्पिटलांत जॉयन जालां तेन्ना म्हाका वेळूच मेळना खंय लागीं उलोवंक पासून. होय होय होय. तुमी पेशंटाक टायम टू टायम मोको दिता म्हणून त्या पेशंटाची बरे भशेन इलाज जाता. आनी जो मनीस वेळाक म्हत्व दिना तो सदांच चिंतना आनी घुस्पलो आसता. आनी चिंतना जावन आसा मनशाक एक व्हडल्यांतलें व्हड दुयेंस. डॉक्टर बोर्जीस
येस सिस्टर पोमिला तुझे लागी कितें उलोवंक सोदतालें हांवें म्हटलें घरा लागीं वचूनच उलया म्हणून म्हजे लागीं हं? ओके आय हॅव नो प्रॉब्लेम डॉक्टर बॉर्जस येस हांव तुका सांगूंक सोदताली ह्या तुजें एकसुऱ्या जिविता वयर केदें व्हडलें तुजें हॉस्पिटल आसा आनीक हांव तुका सांगूंक सोदताली की हांव तुका बाबा भितर यो म्हाका भितर भिरांत दिसता बाबा यो 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 अरे हो कोण तो तो म्हजो पूत कितें हो तुजो पूत नशिबा किते निर्मिले असले भुरग्यापणार्थान हांवें जिवितांत जायते दूख सोंसले जिवितांत खंय चुकली नासले गोरकारान सोगले सूख दिले म्हजो नीज मोग करून पूण नावचीत एक्सिडेंट जावून मरण ताचेर आयलें दारून मिनूतान सूख मोजे कोणे जायत वेले चोरून एकल्याच पुताक वोड केलो ह्या पोटाची भूक मारून एकल्याच पुताक वोड केलो पोटाची भूक मारू दुनिया दोंगरावेली झाडां तूं शिंपताय तूंच कोत्ताय ती वाट म्हणून तुजेर पातयोन हांव म्हजी फुडली पावलां मारता मारी ती माय म्हाका तुजें एक बरें दिसता तुजें काळजांतलें दूख तूं कोणाकूच सांगना भितरल्या भितर फुगार जावन रडटा आनी केन्नाय गोळेन रस्त्यार पडटा बाबा म्हाका एक सांग आपलें दूख दुसऱ्याक सांगून कितें मेवता सांग म्हाका जरी तर आमी आमचें दूख कोणाकूय सांगलें जाल्यार ती आमच्या आदाराक पावतात आमच्या आकांताक पावतात सारकें तुजें ती माई पूण तुजें दूख तूं गोंयकारांक सांग गोंयकार दयाळ काळजाचे ते तुज्या आकांताक पावतले सगळेच न्हय आं एकलो आसा दोतोर भोजे दवदिरो तो म्हजो भाव ताका मातशें पातये नाका हांव आमच्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां पूण आमचेरूच आमकां विस्वास ना जाल्यार दुसऱ्याचेर आनी विस्वास धरून कसलो फायदो हेंवूय तुजें सारकें ती माय पूण ती माय आयक जोरूय तर तुजें दूख तुवें कोणाकूय सांगलें न्हू काळीज मातशें ल्हव जाता की तें सारकें आतां म्हाका पळय म्हज्या भावान म्हाका घरांतलो भायर घातला म्हाका घराचो वांटो दिना हें हांव सगल्यांक सांगत भोंवता तो मागीर वयलो जावं भायलो जावं खायलो जावं म्हजें तोंड ओगी रावना म्हजें तोंड म्हणचे आयसारचें भोंगात ती खबर एक सांग तुजो पूत खंय गेला गे अरे बाबा तो सकाळी गेलोलो इंटरव्यू आसा म्हणून अजून पासून येवंक ना म्हाका ताजो हुस्को जाला देखून हांव ताका सोदूंक भोंवता हुस्के काडी नाका गे ती माय एक सांगता तुका तुजो पूत आतां ल्हान भुरगो ना वाडोन व्हडलो जालो येतलो तो तूं हुस्को करिना काय म्हणटा पूण तूं जाणाय हुस्को कोचचो पडटा तूं जाणाय पयले सुवातेर ताका उगडास धरना
तो ल्हान आसतना तोकलेन पडलोलो वय वय तो केन्ना केन्ना हांव माय म्हणून पासून तो विसरता म्हजें सोड पूण ताका कोणूय आपलें नांव तर विचारीत तो आपणाचें नांव पासून सांगोंक विसरता सारकें सारकें आनी हुस्को करिनाका म्हणटा हुस्को कोचो पडटा हा भोगस साहेबाक आदार सुरू जाला तेन्ना म्हाका दिसलें ऋषी कापूर येता म्हणून कोण आयला तो अनुपम खेर बाबा कितें जाला तूं इंटरव्यू पास जालोय पास जालो कितें गे तांकां इंटरव्यू घेवपाक कळटा पास आनी तेश कोना इंटरव्यू पयलीं घेवपाक कळना जाय हा ताणें म्हाका पयलें सांगो लागलो सीट देर म्हणो लागलो तेगे म्हाका सीट म्हणटा तें कळ्ळें हुंय रे देर हुंय हा रे थिंगा सगलीं जनेलां मरे हांवें म्हणलें सीट वेर म्हाका तापो लागलो वस आनी म्हणो लागलो बस त्या कदेलाचेर हांव मागीर बसलो मागीर कितें जालें मागीर म्हणपा लागलो वॉट तुगे नांव कितें काय म्हणो लागलो हांवें सांगलें मुगे नांव जाकी म्हणून अरे बाबा कितें जालें तुजें नांव जाकी न्हय रॉकी वय गे माय हांव तेनी चाचा हांव घुसपलो गे सगलो आनी जाकी सोडून नांव सांगून दिलें जाकी आनी रॉकी ते लागीं पडटा न्ही गे की एकू म्हणजे तेंगेली की एक सांग की एकूच तूं आतां इंटरव्यूक गेलोलो मिस्त्रीची सोल्फा काडून गेलोलो की एकूच म्हणटा तो नांव सांगल्या उपरांत मागीर आनी कितें विचारलें ताणें तुज्या लागीं हय आनी विचारपा लागलो तुगे म्हणपा लागलो आड नांव कितें काय म्हणा लागलो मागीर कितें सांगलें बाबा हांवें सांगलें मुगे आड नांव म्हणलें हॉकी अरे बाबा हॉकी न्हू रे हा लेयतांव माय आमगे एकूच लयतांव आहलो मगे त्या पयर आमी इकली मगे आनी लयतांव आनी हूंय उरला आतां हांवें हॉकी सांगून सोडलें ती माय हांवूच नको तूं हाचेशी कशें पासियन्स काडटा ती आनी कितें करूं भायर उडोवं एकलोच म्हजो पूत एकलोच पूत म्हणून तूं पासियन्स काडटा उपरांत मागीर कितें विचारलें ताणें सांग मागीर आयक जाती काबार जावं ना मागीर म्हणपा लागलो तूं म्हणपा लागलो केसलें काम कोत्ता हांवें म्हणलें मायक रांदता स्वादार कोत्ता मागीर म्हणपा लागलो तुका म्हणपा लागलो रांदपाक कोट्टा रांदपाक कळटा ऑफकोर्स म्हणलें तो म्हणपा लागलो मागीर समज तूं रांदता आसतना सीता हतकोत येयलो आनी हतकोत येता आसतना तो तेजी हुंदीर पडलो तूं कितें कोत्तलो मागीर तुवें कितें सांगलें हांवें सांगलें व्हेरी सिंपल म्हूण सांगलें हांवें म्हणलें हुंदीर तर पडलें न्ही हांव रोकडो माजरा भितो घालतो म्हणलें कित्याक रे अरे हुंदरां धरपाक काम माजरागे न्ही रे इतलें कामां म्हणपा लागलो म्हाका गेट आवट म्हणो लागलो असलीच पिशापणां करता Song sa nandito, debo
ऑपरेशन थिएटरांतलो भायर सरता पळय तो. पामेला एक मनीस चड वेळ वता तो कितें कोता तें तूं जाणाय. कितें कोत्ता? ते वत पयस करूंक तो हे वटेन त्या वटेन सावळी सोदता आनी ती सावळी ताका मेळ्ळी म्हणटच तिच्या पोंदाक रावन ते सावळेचो उपकार आठयता आपल्या जिवाक तोडाय दिली म्हणून. हांव सांगलें डॉक्टर बॉर्जेस तूं खंयचे सावळेची खबर कोत्ता पळय ती आनी खंय सोजमोता थंय म्हजी उतरां मारून घेतली म्हणून. पामेला तुजी डिफिकल्टी हांव सोजमोता. तुजो घरकार त्या मारेकार एक्सिडेंटाक सांपडोन मेलो. ते उपरांत तुवें तुज्या पुताक जल्माक हाडलोय. एकलें तूं ताका वाडयताय आनी शिकयताय. खरेंच तुका शबासकीस वाव. तूं जावन आसा एक शेगुणांनी बोललेली वस्तोरी. देखून एकूय तुजें उतर खाला दवरी नासतना हांव तुवें सांगलें तितलेंय स्विकार करता. जेन्ना हांव तुमगेर आयली तेन्ना हांवें पळयलें तुजे पुता वयर तूं खूब चिंतताय म्हणून. होय हांव देवाचेर शीळ कोत्तालो. भुरग्याच पोणार म्हजी घरकान हो संवसार सोडून गेली आनी तिच्या फाटल्यान आसा तो एकलोच पूत आनी तोवूय तकलेन फाल्यां हें चिंतून हांव. पुरो कर हांव सोजमोली. देवान तुका सगलें दिलां पूण मोग तुका मेळोंक ना. मनशा लागीं सगळेंच आसा अशें ना. कितें तरी ताच्या जिवितांत उणें आसताच. होय म्हजे लागीं सगलें आसा. धन दौलत दुडू भांगर गिरेस्तकाय हे ते व्हडलें हॉस्पिटल जें हांव चलयतां. पूण हें सगलें कोण पळयतलो? पामेला जरी तर तूं आमचो सांबाळ करून तयार आसा जाल्यार हांव तुका म्हज्या फुडाराची सांगातीन करूंक तयार आसा. खरेंच? होय डॉक्टर बॉर्जेस आयज हांव एकदम खुशाल शे की तूं राजी जालोस म्हणून. आतां तुवें बेबाजी कसलीच गरज ना. सिस्टर पॉमिला आपलो तुका सगलो आदार दितले आनी आमकां जाय तूं सदांच सुखी आसलो. डॉक्टर तिर्मिनो तूं कुशीक रावन आमचें उलोवप आयकतालो. पॉमिला तुका खबर ना उंटीक पर्यंत कान आसतात म्हणून. पूण आयज तुमच्या तोंडाकूच पळयल्यार म्हाका कळटा आनी तुमच्या हस्त्या मुखां म्हूण म्हाका सांगता की तुमचे उजवाड पडचो आसा म्हणून. एनिवे लेट्स सेलिब्रेट. हांव तुमकां फुडें रावता. Really? गरज ना. आयज तुजो पूत जो इंटरव्यूक गेला तो जरूर पास जातलोच. जाल्या पुरो रे बाबा. जेवण घेवन गेला रोकडीच म्हणटा पोटाक भूक लागता म्हणून. ताचें पोट कितें तें आयसाचें. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा छोटा काम करेगा. अरे बाबा तुका हे हिंदी कातारांचे पिशे कशे लागला काय म्हणटा. हांव पिशे हिंदी कातर म्हाका सारकी लायक जाताय. एक सांग सारकेंच लायक जाता होय जाल्यार तुका त्याचो मिनींग सजमता ताचो अर्थ सजमता तुका. मिनींग सजमत म्हणजे मिनींग सजमान हांव कातर म्हणटा न्ही. हय बरें हांव तुका एक कातर म्हणून दाखयता 2 लायन ताचो मिनींग सांगता मरे हिंदी. शुअर मरे. ओके. चक दे ओ चक दे इंडिया चक दे ओ चक दे इंडिया. हाचो मिनींग कितें. सिंपल मरे. अरे आता
इंडियेक चोर म्हणटाय ते सुबेज जाले नागोप सुबेज जाला म्हणटा पयशे घेवन भोंवपाना आतां समज तूं बाजारात कितें घेतो तांदूळ घेतलो साकर घेतलो निस्ती घेतलो हा कितेंय घेयली न्ही पयशे दिवपा न्ही तुवें फकत चॅक बरोवपाचें आनी दिवपाची अरे देखो आख्खे इंडियेक चॅक दे इंडिया नाक दे इंडिया तुझे इंडिया नाक अरे पिशा आसूं ती खबर सोड आयज तुका हांवें म्हज्या भावाच्या हॉस्पिटलान धाडलेलो इंटरव्यूक तुका सांगलेलें म्हजें नांव सांगो नाका कित्याक आमी दोगांय पाकिस्तान इंडिया जालेले आहा म्हजें नांव सांगोक ना मरे तेका तुजें नांव सांगो ना रे Very good, तुजें very नांव good. सांगो ना हांवें बोलता आनी कोणाचें नांव सांगलें Very good. जाकी म्हूण अरे जाकी म्हजें नाव जाकी तुजी नाव तुझे नाव रॉकी मरे अरे रॉकी रॉकी तुझें नाव आणि मागीर तुझे नाव कितें तर सायबा भोगो सोसूंक कुरपा दी सायबा सोसूंक कुरपा दी मागीर टिफीन व्हरू बरें जालां आयज होय. हय भूक लागते न्ही म्हणून दिलेले हय, हय, हय. बरें 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 केलें खावन आयला आसतलो बाबा पोटाचे भुके सगळे काबार केलां आसतलें न्हू काबार केलें राव ती मागीर पळयता हांव पळयता राव हे जोड गोंया मरे भितर जेवंक नाय तू हांव जायला हांवें तुवें म्हाका चिकन फ्राय दिलो न्ही तें खायला मरे. होय. आज पूण हॉस्पिटला मरे दोतोरान मरे ओ बेब सोलून दवरलेलो तो गेला आनी हांव येयलो माय हालीं बेब फ्राय करून वतलो व्हेरी गुड व्हेरी गुड आतां सरकार तुका बॅन केला न्हू बेबे दवरपाचे सदांच हॉस्पिटलान वचून हाडा टॉर्च घेवन दिसती पडल्यार पुरो Very good. उडयताय आगे ती माय चिकन फ्राय अरे बाबा सगळे तशेच आहा मरे तुवें हांग नाय चिकन फ्राय खायलेले आनी? ते माय तुवें पळय चिकन फ्राय केलो तें बरें जावं ना मसालो बी कांय लागोन आसलो तेका बरो आनी शिजलो वयले तें हांवें म्हणलें तुवें गडबडे केला आसता म्हण खायलें हांवें तें ती माय म्हाका आतां कळ्ळें ती माय बाबा. तो खावून आयला तो बेबो आनी चिकन फ्राय हांगा दवरला सायबा आवय सायबाबू अरे जाकी तू हांगासर कितें कोता वारो खाता वारो खाताय हय अरे देवधिर्या कितें जालें दोयेंद्याच्या भावा ती येते का म्हज्या हॉस्पिटल इंटरव्यूक धाडलो हाका हॉस्पिटलान हांवें धाडूंक ना पूण ताणें तुजें नांव सांगलां तिचे 25% लेस आहा अरे तू दुसऱ्याक सर्विसेक घालूंक भोंवताय तो हय. पयले तुजें चित्र हे पोट भरूंक पोट पोट करून बोट लायला करा हापिनिशी फुट्टेली भितर ए याक म्हाका सांग पळय तुवें फॉर्माचें कितें बरयलोलें टू बी फिल्ड इन कॅपिटल मागीर गोंयची कॅपिटल खंय पणजे न्ही ते पणजे व्हरोन फॉर्म भरपा नाका शट अप फोटो ना म्हण तुका नेगेटिव्ह आर्ट सांगलो हांवें पळय नेगेटीव दिलो मरे तुका काय तो व्हडलो नेगेटीव दिलो मरे हाणें दिला तो नेगेटिव्ह न्हू एक्सरे अरे तुमकां कितेंच गमना जाल्यार तुमी इंटरव्यूक वचोन भायर सोदता कित्याक तुमच्या असल्या पिश्यांक व्हरोन ए तू म्हज्या पुताक पिसो म्हणो नाकाय तो म्हजो पूत तुवें ताका फेल केलोय तो बरें आसा पूण आयक भुरग्यांक जावन आसा एक देवाचें देणें वय कोणाक सांगता तूं आगो मारी की तो ती व्हडली शापत तूं म्हाका सांगताय ती येद्या व्हडल्या चेड्याक घेवन अशी रस्त्यार बीक मागोंक तुका लज दिसना गो भीक मागो भीक मागोंक लॉस न्ही चोरल्यार लॉस हें आयक आनी देवय तुजी पोज अरे जाकी हय तूं ताची सायड घेताय तो हय तूं जाणाय मरे ताच्या खमटेन रावताय पळय तो हय. तूं जाणाय मरे आमची क्लास उंची म्हणून क्लास तुका आसा क्लास तूं जाला फुटलोलो ग्लास भितर सोदतना पर्यंत कोणच्यो तोपतात शट अप यू शट अप ब्लडी सन ऑफ अ बफलो बफलो म्हटल्यार हांव बोयल जालो सन ऑफ अ हाय क्लास फुटलोलो ग्लास तुका हांवें सांगलेलें सर्वीस कोर कासार जाव घेवन घरान राव म्हणून हय हेंच बरें दिसता म्हाका सर्वीस कोर काजार जाव म्हणटा तूं तुवें म्हाका सोयरी केल्या काजार जावंक आतां हांवें आयकलां तूं दुसरे कोणी काजार जावंक सोदता यू आर गोईंग टू गेट मॅरीड सेकंड टायम एंड ब्रिंग सेकंड हँड वायफ येस सेकंड हँड दॅट इज माय लायफ बट शी वील कट यू विथ अ नायफ यू डोंट वरी अबाउट दॅट आगो मारी की तो तुवें त्या जाकीक तुमच्या खमटेन दवरलाय कित्याक अरे कित्याक म्हणजे आमकां कोणूय आदाराक पावता तो आमचो एक बरो देखणार कसो म्हणून तो आमकां आदार करता म्हणून आमी ताका आदार करता हा हातून कितें जालें ध्यान सांगलां परदेसांक मदत करात म्हणून पूण जाणा न्हू तो परदेशी न्हू
तो म्हजो भाव आवय तो म्हजो भाव ओगी राव तुवें एक पावट म्हाका घरांतलो भायर घातलो हांव परदेशी जालो आतां हांवें कितें करपाचें हो गांव सोडून वचपाचें नहीं परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर अरे बाबा बाबा अरे कोण बोलताय जायते जाण येऊन या पालकार जायते सांगून गेले तशेंच आमचे देव म्हूण यारी शर्मावात सांगत रावले बेरेपण घेवन काम बंद केल्यात दोळे तशेंच बंद जाले आपल्या सुखा पासत पोयात जल्माक आटेल्याक पासून विसरले सांगचे नासलो पूण सांगोक येता दोळ्या मुखार ते दिसतोको कितली आवय बापूय निराशी जातात एक सुरी जातोको भुरगीं आसोन एक सुरपण भोगतात सांगतात कोणूय खोबरेक पावतोको जायते पावटी भुरगीं खोबरेक पावतात आवय बापूय ताचो सोंपतोको सांगचे नासलो पूण सांगोक येता दोळ्या मुखार ते दिसतोको कितली आवय बापूय निराशी जातात एक सुरी जातोको भुरगीं आसोन एक सुरपण भोगतात सांगतात कोणूय खोबरेक पावतोको जायते पावटी भुरगीं खोबरेक पावतात आवय बापूय ताचो सोंपतोको उगडास कोता एके कोणेचो एका घराब्यान गोळलेली एक भावान एक टॅक्सान भोयणी सदांच खुशाल वाडलेली वाडून ती व्हडली जातोको देवता ताच्या फाटल्यान गेली भूत आपले चिंतून घालपाक गेलो मायपा एक सुरी जाली तोखले तांची चितो पडो आवय तांची यारी दोल्लेली घरांत तांच्या आदारना जावन सेवा बापायचेर पडलेली आवचीत बापूय ताचो सोपो आवय बाबडी भुकेन मेलेली घरांत तांच्या कोणूच ना जावन कुर्तीची शेजाऱ्याक मेवलेली तोखले तांची चितो पडो आवय तांची यारी दोल्लेली घरांत तांच्या आदारना जावन सेवा बापायचेर पडलेली आवचीत बापूय ताचो सोपो आवय बाबडी भुकेन मेलेली घरांत तांच्या कोणूच ना जावन कुर्तीची शेजाऱ्याक मेवलेली भुरगीं म्हटल्यार खोरी गिरेस काय आयज पासून सोगले सांगता ए पोरी कोणाकूय गोडो तोर भुरग्यांक कितें म्हणो येता जल्माक येतोच भुरग्याचो माय पाय सुखाची सपनां येता पूण
जायते पावटी जोडकार पुतासोन माय पायकाची लान घालता माय पायच्या सांगातान रावोन सोदा ताका खुशाल दवर दुडू नाका ताका मोग जावो ही उतरां घोट मोतीन दोर आयज म्हाका तोशेंच फाल्यां तुका ही ओपार तुका लागता तोर माय पायक तुज्या मोगान सांबाव तांचेर तूं घाली ना काय विसोर माय पायच्या सांगातान रावोन सोदां ताका खुशाल दवर दुडू नाका ताका मोग जावो ही उतरां घोट मोतीन दोर आयज म्हाका तोशेंच फाल्यां तुका ही ओपार तुका लागता तोर माय पायक तुज्या मोगान सांबाव तांचेर तूं घाली ना काय विसोर अशें तुवें करीत जाल्यार बेसांव पडटलें मोतीन दोर सारखं बरं असा त्याची बिलातच ना जाताच लोक सारखं बोलत होतो सारखं बरं असा सारखं अरे 100 माणूस तुला सांगले म्हणजे तू आत लाय ना का म्हणून तू किती सोडून आहे रे अरे पिसोत तू केन्नाच सुधारतो ना ए बाबा तू म्हाका पिसा म्हणू नाका आज जेवण सारखं हुशार असा म्हाका तू पिसो म्हणू नाका हा तो जातलोच पापा लोकांक बरं करतलो बाबा लोकांक बरं करतलो तू उतरतलोय घरात सगळी डिझॉर्ड करून वयताय जीव खालो तू खबर बताय या तुझ्या अडगण लागून एक सिरवीदोर बसून त्या घरा राहू ना किती रे बाबा तुका शिरलीचा जाय शी केदा वाड्या धरतय रे तू बापा आणि तुका शिरलीचा जाय म्हाका पळय हा तुझे होऊन सारखं धाकटो बापा म्हाका शिरवीदार बा काय नाका बापा शी तुका लज आज हांव तुजेर शीण करता कित्याक उपकारता म्हज्या लागीं इतली सगळं धन दौलत आसून ना जावन सुसेग म्हजे तकलेक व्हेरी गुड बाबा व्हेरी गुड तुका देवान अशें केला म्हणून म्हाका पळय हा सारको बरो आसा तुजे भाशेन न्हू या तुजे लागीं उलोवन कसलोच फायदो ना जेवणाचो वेळ जालो तो टिफीन वालो अजून येवना तो टिफीन वालो खंय पावलो काय अरे दिसाक 2 फावटी म्हाका घरा येवचो पडटा तुजी खबर घेवन तुका लागून म्हजे शितीन त्या कामाचेर पासून लागना अरे हांव तुका खंय घरा आपयता रे तू धांवन घरा येता बाबा आतां म्हज्यान एकलो रावन सगळ्या करूंक जाता हांवें जेवण पासून बरें रांदता बाबा धांवन घरा येता खंय पेरेल हा आतां हांव कितें सांगता तें बरे भशेन आयक बाबा हांव तुका एक नवी मामा हाडटा नवी मामा होय ती तुजो सांबाळ करतली म्हाकाय वादार जातलो आनी आमचे घरान संस्कार आसतली नवी मामा होय अरे म्हाका बाबा होय तू पिसो जाल्यार कितें रे म्हाका नवी मामा नाका हांव तिका म्हज्या घरांत घेवचो ना बापा हांव तिका फोट मारून धांवडायतलो बापा म्हाका ती नाका नवी मामा हांव म्हज्या घरांत घेवचो ना बापा बरें धांवडायतलो तुजे लागीं उलोवन कसलोच फायदो ना तो टिफीन वालो आयलो म्हणटच म्हाका सांग म्हाका नवी मामा नाका बापा हांव तिका म्हज्या घरांत घेवचो ना बापा हांव तिका फोट मारून धांवडायतलो बापा म्हाका नाका ती नवी मामा नवी मामा म्हाका ती नवी मामा बापा हांव तिका म्हज्या घरांत घेवचो ना बापा हांव तिका धांवडायतलो बापा म्हाका नाका ती नवी मामा हांव तिका म्हज्या घरांत घेवचो ना बापा उगी रे हांव तिका म्हज्या घरांत घेवचो ना म्हाका नाका ती नवी मामा हांव तिका म्हज्या घरांत घेवचो ना बापा तुका नवी मामा नाका ती नवी मामा नाका तुका नाका बापा नाका बापा कित्याक नाका नाका बापा कित्याक नाका नाका बापा कित्याक नाका नाका ही नवी मामा राव
तुका माझ्या घरात घेऊन जा. सारखे पिळे केले तुका किती पळय आतां हांव दाखयता राव पात्रांव तुझे टिफिन ते टिफिन आता खाव तू बस ए सांगता पिशा गोळ्यार बसय तुझ्या नाका 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 तू सारको नाही रे बोजा ए सांगता पिशा गोळ्यार बसय तुझ्या नाका 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 तू सारको नाही रे बोजा तू म्हाका म्हणटाय बोजा दितो सोजा म्हाका त्रास दिव नाका हे पोटान दुखता मोजा राग म्हाका काडशी दितलो रोजा म्हाका मारी नाका कोत्ता तुजी पूजा ए सांगता पिशा गोळ्यार बसय तुझ्या नाका 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 तू सारको नाही रे बोजा ए सांगता पिशा गोळ्यार बसय तुझ्या नाका 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 तू सारका नाही रे बोजा ए पिशा तू मागच्या बसो होता हांव सांगता तूं आयक न्ही जाल्यार हांव मुगे बील करा सांगतलो बाबा बाबा तशें करी नाका रे म्हजो कोण ना तर म्हजो देव आसा हांवें म्हज्या बाबाक सांगलेलें रे म्हाका नवी मामा नाका म्हणून पूण ताणें म्हजें आयकूंक ना चल चल बेगीन म्हाका गोड्या बसून जाय चल बेगीन ए तूं म्हाका आयज कांयच सांगा नाका एक पावट हांव व्हडलो देतो जालो म्हणटकच हांव तुका व्हडलें इंजेक्शन दपतालो कितें हा? तू म्हाका इंजेक्शन दपतलो वय. चल चल बेगीन वळो घाल पळय. चल म्हाका गोड्या बसून जाय वळो ना, घाल ना, ना. बेगीन बेगीन वळो घाल घाल बेगीन वळो वस गोड्या वस वस गोड्या एनन या तू कितें कोत्ता मामी तेणे म्हाका सकल उडयलो सकल उडयलो जाल्यार तू खंय चडलेलो तो म्हजेर गोड्यार बसलोलो गोड्यार गोड्यात चडलेलो जाल्यार गोडो खंय आसा तो मुगे गोडो आनी हांव तेजेर बसलोलो वय 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 तुम्ही दोगूय मस्तेपणा करतात चलात भितर वचात मस्ते खंयचे चलात भितर तू ताच्या बसत वयर खास जायना काय ताका एकामेकाक समजून घेऊ थोडो वेळ लागतलो अँड नाव देर इज अ सरप्राईज फॉर यू सरप्राईज होय अ व्हेरी प्लेझंट सरप्राईज अँड द सरप्राईज इज अ गिफ्ट डे हांवें म्हजें हॉस्पिटल तुज्या नांवार काडलां तुका खुशाल करूंक खरेंच होय Thank you आतां very much. म्हज्यान हुस्के मेकलो त्या हॉस्पिटलान काम करूंक जाता कित्याक गोंयची जबाबदारी सगळी तूं सांबाळताय म्हणून डॉक्टर बॉर्जेस ही सगळी जबाबदारी हांव घेतली जाल्यार कोण घेतलो आतां हांव जावन आसा गोरखान तुजी आनी तूं जावन आसा म्हजो गोरखार आनी हांव जावन आसा चावी ह्या घराची खरेंच ही तुजी उतरां आयकून म्हजें काळीज दोशी जालें हांव म्हज्या पुताक लागून शितीत आसलो बुची गोरखान सोंपोवन ताचो सांबाळ बरी भाशेन जायना पूण आतां तूं आयलें आनी ताचो सांबाळ बरी भाशेन जाता तो पळोवन म्हज्या काळजाक खुशालकाय भोगली हे म्हज्या घोराब्याचेर तुज्या सुखाची सावळी पडली तूं कित्याक भियेला तुजो भुरगो तसोच म्हजो भुरगो दोगांयचे भुरगे हांव ताचो सांबाळ करूंक म्हजें जिवीतभर वावुरतली दॅट्स माय प्रॉमीस रियली खरेंच आयज हांव देवाक हार घालिता देवान म्हाका एक नवें जिवीत दिलें म्हणून सगळीं म्हजी चिंतनां पयस जाली आनी सुखाची सपनां लठण आयली हॅलो डॉक्टर बोजस डॉक्टर हांव विंटेज हॉस्पिटलांतल्यान उलयतां डॉक्टर एक इमर्जन्सी केस आयला देखून तूं जाता परीतले बेगीन हॉस्पिटलांत यो बरें डॉक्टर मेला हॉस्पिटलान एक एमर्जन्सी केस आयल्या मागीर चल म्हजें बॅग तयार कर बरें. बेगीन वचूंक जाय थिंगा दी माझ्या आता माझ्या पप्पाच्या ते पिड्या करू नका दी ना, ना. दी बेगीन ना हांव तुका तें दिवपाना तें म्हाका जाये तूं हें दिना जाल्यार हांव तें म्हूण भायर मारतलो ए
तू म्हाका दिना हांव फोर्सान घेतो ना उपरांत तू रडो नाकाय अरे तू दोतोर म्हाक तपासता आय तूक तपासतले तू पिसो हांव शाणो कितें तुवें म्हाका पिसो म्हटलो दी ना, दिले म्हणजे ना, बाबाचे ते पिल्या ना. तू नाका दी माझ्या बापाचे गिळ पिड्या करता हे बेरल कित्याक घडटा कितें जालां बेरल तुवें ताका कित्याक मारलाय बाबा हांवें ताका मारूंक ना बाबा हांवें ताका मारूंक ना अरे कितले पावटी तुका सांगलें रे हांवें ह्या तुज्या वस्तूक तूं हात लाय नाका म्हणून कित्याक सांगू ना तूं बाबा हांवें काडूंक ना बाबा हेरनान काडलेले हेरनान खरेंच बाबा हेरनान काडलेले हेरान काडलेले होय बाबा तूं ताचेर पगलाटा घालूंक लागलो हांव तुका बरे भाशेन जाणा हांव तुका सारको वखता तूं कसो म्हज्यो वस्तू घेवन खेळता पळय तो हय आनी तूं ताचेर पगलाटा घालता खरेंच बाबा हांवें काडूंक ना बाबा हेरनान काडलेले तोंड बंद कर तुजें शिवाय तुजो नाकाय तो तुजे भाशेन पिसो न्हू तूं पिसो तो एक नॉर्मल भुरगो तूं एक नॉर्मल बाबा हांवें काडूंक ना खरेंच बाबा हेरनान काडलेले बाबा खरेंच तोरी पण तू साथ तुला नाही फोन घेताय बाबा हांवें काडूंक ना हेरनान काडलेले बाबा हांवें काडूंक ना बाबा हॅलो डॉक्टर डॉक्टर तू खंय पावलो तू आनी भायर सरो नाका कित्याक तो पेशंट मेलो अरे हे सगळे घडटा ते तुका लागून सायबा बस ह्या जाकीचे किती येईल म्हूण कोण जाणा ह्या दिसांनी मरे भरपूर पिवपा शिकला हा एक्सक्यूज सोदता आनी पिवों सोदता निमित्त सोदता पिवपाचे देखून ताका हे पेपरमेंट हाडला आनी ह्या पेपरमेंटाचेर तो सारको सुदरतलो ताका शिकयता हो उगडास कोत्ताच येता पळय असो सांवार घालता जाकी हा हे किती झाले रे हा तू सारखा चोड पिवपा लागलो मरे हा चोड पिवपा कारण किती रे तुगेले रॉकी तू जाणा मरे म्हाका आतां टेन्शना जाल्यात तुका खबर आहा हांवें चोरिसां करपाचो धंदो सुरू केलोलो होय बरो वेतालो रे हा. कित्याक काय म्हटल्यार हे दिसांनी चोरिसां करपाचो धंदो म्हजो लॉसान चलता दुकरां मेवनात ना दुकरं मेळनाय दुकरां मेवना कोणा सांगता रे तुका दुकरं मेळनाय म्हणून निमित्त सोदतो सोर पिवपाची हांवें आतां येता सगळीं गांवां मरे कितलीं दुकरां हांवें मरे भोंवताय अरे पेपराचेर तुवें वाचूंक ना स्वायन फ्लू म्हणटा तें वाचूंक ना मागीर स्वायन फ्लू जाल्यार कितें जालें स्वायन म्हणजे दुकरां हा. आनी फ्लू म्हणजे उडोवन गेली हेच आहे. दुकरां उडोवन गेली जाल्यार हांव चोरिसां खंयची कोत्तलो हय हय हेचो हे एक्सक्यूज हे गेले पिवपाचे हा थोडी हिंग फातर कित्याकूच आहा म्हणून पिवपा लागताय असले एक्सक्यूज हिंगेली चोय तुका मरे हांवें पेपरमेंट हाडला हा ह्या पेपरमेंटाचे तुका कोट्टोले हा तुका कोट्टोले सोरे कित्याक बनी तो कळ्ळें मरे पाड पडलो एक्सपेरिमेंट म्हणून सोदता आसतलो घे घे चोय तेच तें सगलें तुका तें बरें कळटा हा हें चोय हें कितें हें उदक 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 हें उदक मरे हांव पियेना रे उदक पियेना ना ना उदक तुका पिवपा दिवना हय. हय वचय ह्या उदकां हांव हो किडे घालता हय आतां ह्या उदकांत चोय आनी सांग म्हाका कितें जाता अरे पळय रॉकी हो किडो काय बरो उमेदीर पेंवता मरे आहा. कोलवा वेळेर आयलेल्या भाशेन मौजेन पेंवता भितर पेंवता मरे बरें वालोर किड्याक हांव. पेंवता बरो आनी उमेदीर हिचो हे कितें ती ब्रँडी हय ब्रँडी हय. घे ही दर हातीन दर ब्रँडी हातीन दर ए रा पिवपा दी हा. पिवपा हाडून तुका ती हांवें हांव सोद सावध करूंक दिल्या म्हणून हय सावध कोणाची हय सावध करपा तूं बरो आहा म्हूण जाणा हांव सावधी हाडून ती तुका हय. हांवें राव वचय हे ब्रँडी हांव वचय हो किडे घालता हिंग पळय आनी सांग हिंग कितें जाता अरे रॉकी ह्या किड्याक भायर काड तो भोंगा मरे तो फडफडटा भितर अरे मत्तलो मरे तो फडफड आवय रॉकी पळय रे हो किडो मरे भितर फडफड्यात मरे फडफड्यात मरे पेलो भितर ब्रँडी गायलो किडो फडफड येता हय. आनी उदकां गायलोलो किडो पेंवता एन्जॉय जाता हय, enjoy हे जाता. दोनी चोवून तूं कितें शिकलो आयज खरेंच तुवें म्हजे दोळे उगडले
आज माझे दोळे उघडले हो हे दोन्ही पळोवन तू किती शिकलो किती आयज तुवें माझे दोळे उघडले आयज हांव शिकला तुझ्या एक्सपेरिमेंटाचेर हय. जेन्ना उदकान किडो घातलो हय. तो खुशालकायेन एन्जॉयमेंट जावन तो पेंवतालो भितर वय आनी भितर ब्रँडीन घातलेलो किडो मेलो हय. हाचेर आमकां दाखयता जरूय तर आमच्या पोटान किडे आहात ओ दोन आसात ते मोरोंक फकत ब्रँडीच बरी साहेबा बॅच मारी गाता हे बॅब दे आनी सुदरपा न्ही रे बाबा जिविताचे एक सोपोन मुटाव आमी संवसारान बरी वो वायट बिचून आसा तुज्या सातान सदांच बरें चिंतूंक जाय पडो नाका त्राणान कांताराव हे म्हणून आतोना साकारान दुडू ते आस्तू गोद फुलोन बोताय तूं शाती चिती नाय बोसा नासतना माथ्यार आसल्यो म्हूण त्यो राटी दुसरे तुका पावताले माती नासतना साथी आतां तूं ओडपणान बोताय फुडें सोल्ल्यात पडूंक वाटी दुडू ते आस्तू गोद फुलोन बोताय तूं शाती चिती नाय बोसा नासतना माथ्यार आसल्यो म्हूण त्यो राटी दुसरे तुका पावताले माती नासतना साथी आतां तूं ओडपणान बोताय फुडें सोल्ल्यात पडूंक वाटी नासतना पावला तर ताच्या उपकारांतूं राव वायट दीस ताचेर आयल्या तर ताच्या दाराक पाव एकामेकांक पावोंक जाय जालेल्या परिभाव केन्नाच वायट चिंती नाकाय त्या काजा कारून गाव आदले आमी विसरोन घेवन भोंवता ओडपण फुडले आमी चिंतिना जिवाक आमच्या दितात ते दादोसपण गिन्यान तुका आसा तर उजार कोर ते शाणेपण ना तर तूं कित्या बुकाक कोणें विसरोन तुजे ते मनीसपण आदले आमी विसरोन घेवन भोंवता ओडपण फुडले आमी चिंतिना जिवाक आमच्या दितात ते दादोसपण गिन्यान तुका आसा तर उजार कोर ते शाणेपण ना तर तूं कित्या बुकाक कोणें विसरो तुजे ते मनीसपण कोरशी तर लोकता गोसाली कसले कामाक तुज्या ते रोकडीच मागता तावली सुसून तुवें व्हरोंक जाय घालेल्या पोरी बावली बावड तुका आसा तर एक दीस पडटेली सावडी उतरांचो या दियार कोर खोबरो तुज्यो कोत्ता तर फाटी सोरो नाकाय फुडें वचल्ल्या पोरी एक सोबीत मोर जायते करूंक पावतोरूय गोड मोती तूं नास्तोर फाटी तूं सोरशी तोर फाटीच उक्तोरूय हाजेर नियार कोर उतरा जोया नियार कोर खोबरो तुज्यो कोत्ता तर फाटी सोरो नाकाय फुडें वचल्ल्या पोरी एक सोबीत मोर जायते करूंक पावतोरूय गोड मोती तूं नास्तोर फाटी तूं सोरशी तोर फाटीच उक्तोरूय हाजेर
म्हाका तुवें रुचला कितें हांव करूं तुका शिणोना रात येतो बिरान म्हाका दिसता गोपान दुरूक मामा म्हजी संवसारान ना तुझे बगर म्हाका दुसरो कळूच ना पापा म्हाका कित्याक लागीं दवरिना संवसारांत येवन गुन्यांव म्हजो कसलो जालो कोणूच म्हाका ना फायदो आसून कसलो अदीक बरें जल्मानूच हांव येवंक नासलो गिन्यान म्हाका सोन कसो बसलो देवा म्हाका तुवेंच रुचला कितें हांव करूं तुका हांव शिणोना रात येतो बिरान म्हाका दिसता गोपान दवरूंक मामा म्हजी संवसारान ना तुझे बगर म्हाका दुसरो कळूच ना बापा म्हाका कित्याक लागीं दवरिना दिसती पडना रे दिसती पडना हा रस्त्याक चोयन चलनाय बाबा म्हजी एक सर्त काड रे बाबा म्हज्या पोटाक सारकी भूक लागल्या तुका प्रायज लागतलोच लागतलो होय. प्रायज लागतलो मको आयक आयकोन्याचो झडली सगले हा अरे हे तुजे भाशेन एक पयर भुरगो येयलो म्हाका सांगतालो तुका मोटरसायकल लागतो म्हणून लागलो आनी तुका मोटरसायकल लागल्या म्हाका सायकल घेवन दिया म्हणपा लागलो आवय मुकोडे थंय सायकल घेवपा हिंगा जायना आनी सर्त लागतली बाबा देवाचेर विस्वास दवर देवाचेर विस्वास दवरल्यार तुका सगलें मेळटलें हा विस्वास आमच्या वाड्यार एक विस्वास आसलो मेलो तो आनी विस्वास खंयचो मुजेर म्हाकाच विस्वास ना अरे तुका पळयला तुजेरच विस्वास ना तुका आनीक सर्ती कशी लागतली रे म्हाका राग हाडनाका कितें म्हाका राग हाडीत जाल्यार हांव चड वायट म्हाका राग येयत जाल्यार हांव म्हाकाच विसरता बाबा तू काय पयलेच फावट पळयला तू खंयचो बाबा माय हा तुमचेच गांवचो म्हजो पापा व्हडलो डॉक्टर आमचें व्हडलें हॉस्पिटल आसा व्हडलें हॉस्पिटल आसा तकलेन सारका आहा मरे तुगे पांय दोतोरू आनी व्हडलें हॉस्पिटल आहा आनी ह्यो सर्ती कित्याक घेवन भोंवता तर दोतोराक सर्ती घेवन भोंवताय आनी तू कितें उलयताय तो सारको ना म्हणून कवता तूं ताका कांय म्हणनाका हांव ताका जेवण दितली कितें कोणाय चलता तो खंयचोय जावं आमी आसा ते भाशेन वांटून जेवपाचें माय तूं कितें उलयत गे जेवण आमचें हिंगा पोट सारकें बंद मगे हेज्या आनी कितको पोट भरता तूं आनी ही खबर तो जाकी कळो तूं जाकी आमकां दवरपा ना अरे म्हज्या पुता दुसऱ्याक दिवन पोट भरून शीक तूं नकोय आमी कसले त्रास काडल्यात पळय ते दोळ्याचे साय हाडिना काय कवरेज एरिया अरे बाबा डॅरल हो हाय रे म्हज्या पुता कित्याक तूं तेका वळखता वळखता अरे हो डॅरल म्हज्या भावाचो दोतोर बोर्जिसाचो पूत म्हजो भाव दोदीरो दुसरे कोणी काजार जाला आनी आपल्या खास रक्ताच्या पुता काका त्रास करता त्या पासून तो बाबडो सोडट्यो विकता बाबा आज हांवें पयशे आता
हांव दुसरे पावटी तुज्यो सोडट्यो झेरून काडटलो तूं जाणा हांव ताच्यो सोडट्यो कित्याक काडटा तो कित्याक काडटा तेगे सरत्यो म्हाका लागतल्यो म्हणून न्हय म्हज्या भावाचो पूत ताका हांव आदार करता दुसरे पावटी काडटलो ती माय पळय म्हाका कितें रांदलां न्हय ते म्हज्या भावाच्या पुताक व्हरोन वाड ती माय वाडटली बाबा चल चल बाबा. आं? हांव तुका जेवण दिता हां, चल बरे भाशेन. चल चल ये आं? चल आयक. अरे जाकी आयजूय पिवप मरे हां, तुका सांगला न्हय रे म्हाका विश्वास आसा रे तुज्या सारको इश्ट म्हाका सुदरायतलोच पूण तूं जाणा मरे आतां तूं कितें कर जाणा तूं मरे घरा वच हांव आतां हॉस्पिटलान वता मरे आनी एकल्याक सोर लावन येता हांव हय सोर लावन सोर ना कोण जाल्यार मरे हय कोणाक सोर लायता जाणा कोणाक सोर लायता म्हजो भाव तो दोतोर बोर्जीस हय. ताका विचारूंक जाय तूं काजार जालो म्हाका घरांतलो भायर घातला बरें आहा काजार जावन तुज्या पुताक कित्याक त्रास करता विचारता आनी जोरी तर आन्सर करिना न्हू हय. एकूच थापट मारता मरे बेडीचेर न्हिदायता आनी ताका सोर लावन येता आवय ह्या कंडिशनाचेर तुका सोर लावपा जाता तुकोडे हय. आनी तुगे भावान दोतोरान तुजे थापड मारून बेडाचेर न्हिदायले जाल्यार मागीर हांव म्हाकाच सोर लायतलो तुका आनी उलोवपा ना मोय थिंग तेका सगळे वाडून काबार करीत हय, तूं गेल्यार बरो पूण हांव ताका सोडचो ना ताका हांव बूध शिकयतलोच दोदोरा खंयचो जॅकी गुड मॉर्निंग फादर कितें अजूनय तुजें गुड मॉर्निंग उरला गुड आफ्टरनून कितें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हें कितें रे बरें गुड नायट तुका जाय तें सोदून काड जॅकी फादर एक सांग तूं कोणाक भूत शिकयता म्हणटालो रे आयक फादर तूं जाणा म्हज्या भावान म्हाका घरांतलो भायर घातलो होय तेन्ना हांव तुजेशी येवन हांवें सांगलें म्हाका भावान भायर घातला तुवें म्हाका सांगलें ताका बोगोस बरें केलें तूं तुज्या उतराक पाळ दिवन हांवें ताका बोगशिलो कितें काय म्हटल्यार धोवदिरो दुसरेपणी काजार जाला आनी आपल्या खास रोगताच्या पुताक स्वता ताका त्रास करता आनी ताचो बाबडो पूत हो रस्त्याचेर सर्त्यो विकता हे भावाक हांवें कितें करपाचें सांग ताका बोगूच म्हाका तुमचें हेंच बरें दिसता फादर तुमचें एकूच बरें दिसता कोणूय तो तुमच्याशी आयलो आनी आपले प्रॉब्लेम तुमकां सांगले ताका बोगोस फादर म्हज्या घोवान म्हाका मारली रे फादर ताका बोगोस फादर म्हजे व्हंकलेक घेवन कोण पळोवन गेलो ताका बोगोस फादर म्हजे कोणें तकलेर दांडो मारलो ताका बोगोस एक सांग बोगसोण्या शिवाय तुमचे डिक्शनरीन दुसरी उतरां मेवनात फादर जॅकी ओ जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां पासत कुर्साचेर मेलो हय आनी ताणेच आमकां सांगलेलें तुज्या एका पोल्यार मारल्यार दुसरोय पोलो दी म्हणून हें जाणाय मरे तूं फादर त्या तेंपार जेजू क्रिस्ताक बाबड्याक खबर नासलेली असले धोवदिरे मनीस येतले म्हणून त्या तेंपार भावार्थी लोक म्हणून ताणें भावार्थान म्हटलेलें ते जरूय तर आतांच्या काळार जेजू क्रिस्त आसलोलो हें सांगपाचें न्हय जेजू क्रिस्ताचे उतरां प्रमाणे समज होय म्हज्या भावान तुजें थापट मारलें आनी तुवें दुसरो पोलो दिलो म्हजो भाव तुका बक्षिसो ना कितें करता तो दुसऱ्या पोल्यार थापट मारून पोलो आहा तो वडो करतलो असलो म्हजो धोवदिरो भाव फादर ती खबर सोड एक सांग तूं आमच्या गांवांत आयलेल्याक न्हू फादर होय. आमच्या गांवांत सहजकाय पीस शांती जाल्या सारकें तुजें कितले गोराबे मोडलेले तुवें ते तुज्या बऱ्या उतरांनी परत घडले होय. गांवांत सहजकाय हाडली एक आमची जोडी घोव बायलां झगडटाली आनी तिचो डिवोर्स जावंक पावलेलो सारकें. तूं ताच्या घरान वचोन तांकां बरे भाशेन सजमावन जेजू क्रिस्ताची शिकवण दिली काजारी जिवीत कितें तें तांकां सजमायलें आयज ती एकठांय जावन तांगेर भुरगो पर्यंत जालो देवान तुमकां इतलें देणें दिलां न्हय फादर होय. दुसऱ्यांक सुदरावपाचें होय होय जाल्यार तुज्यान म्हज्या भावाक सुदरावंक जायना जॅकी ओ थोडे मनीस असतात त्या कावळ्या पुरी आं. कावळ्याक दुदान पासून दुलो जाल्यार तो केन्नाच धवो जायना तेच बरी थोड्या मनशाक तूं कितलेय सुदरांक तोजवीत कर ते केन्नाच सुदरचे ना ते सगळे उमत्या कळशाक उदक म्हजो भाव कळसो न्हू ते मातसो व्हडलो कळसो तो हांव बारीक तो तें व्हडलें भाण पूण फादर तूं मातशें सुदरायता का बिये नाकाय हांव तोजवीत करतलो ताका सुदराव बरें फादर तोजमोलाय पूण जॅकी तूं इतलो सोरो कित्याक पियेलाय रे हो प्रश्न बरो विचारला फादर फादर एक सांग आपल्या जिवितान जेजू क्रिस्तान पयली मिलाग्र खंयची केलेली काना गांवांत उदकाचेर बेसांव घालून उदकाचो सोरो केलो मागीर जेजू क्रिस्ताचे ते पयले मिलाग्रीक रेस्पेद दितात ते आमी बेबदेस
उगडास कोत्ता तेजी पयली मिलाग्र म्हणून फोरो पिवन आमी उगडास कोत्ता सोऱ्याचो जागी जेजू क्रिस्तान सोरो केलो तो लग्नाचे कुशलकायेंत वांटो घेवंक न्हय तुजे परी सोरो पिवन रस्त्यांनी बेबदेपणां करूंक पूण फादर हांव काल कोणाच्या लग्नाक गेलोलो तेणी म्हाका सोरो दिवंक ना लाडू दिला मरे तेणी एकदम हुशार तो मनीस एकदम बरें केलें ताणें तुका लाडवाचे बलदेक सोरो दिलोलो जाल्यार तूं तो सोरो पिवन ह्या रस्त्यांनी झाडू मारीत घरा येतलो आसलो बरें फादर वेता वेताय हय जाल्यार एक सांग ह्या बॉक्सांत कितें आसा रे फादर कोणाक सांगो नाका हांव सोरो पियेलो म्हणटच न्ही म्हज्या दोळ्या मुखार मरे सगळे सोरोपूच दिश्टी पडटात फादर कितें हांव सोरपाक भियेता न्हय कोणें म्हाका सांगलां सोरपाक मारतलो जाल्यार एकूच उपाय मांगूस ह्या बॉक्सान हांवें मांगूस घालून हाडलां सोरपाक खावंक ह्या बॉक्सान मंगूस आसा हय फादर जाकी हो तुज्या दोळ्या मुखार जे सोरोप गुंवतात न्हय हय फादर ते खरें सोरोप न्हय आं ते तूं पियेलो म्हणटोच ते तुका तशें जाता आं ताका इंग्लीश भाशेन म्हणटात इमेजिनरी स्नेक फादर कोणाक सांगो नाका ह्या बॉक्सान खरो मांगूस ना रे हांव पियेलो म्हणटच म्हाका दिसता ह्या बॉक्सान एक मांगूस आहा कळ्ळें इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटात इमेजिनरी मांगूस सगळी चिंता पुरी झाली आणि तुझा आधार घेऊन आयज हांव जिंकली पामिला आमकां जाय जाल्यार ते हॉस्पिटल आमच्यानी आनी फामाद करूंक जाता वय आता त्या हॉस्पिटलाक डॉक्टर बोजेसान रोंग दिवंक ना तसलो रोंग आमच्यानी दिवं येता मोग जायते भासांचो आसता ताका वेगळो वेगळो रोंग आसता पूण ताचो मोग जिखून आयज आमी संवसार जिखली रायट पामिला आमी आमचो मोग गुपीत दवरलो म्हणून आनी त्याच मोगाचें आमकां फळ मेळ्ळें पूण वो आमचो गूण आमी केन्नाच उक्तो कोचो न्हय नो नेवर बोग मारूक तुका कितें अजाप दिसलें डॉक्टर बर्जेस लायफ होतो एसी चलता जाता अशें ह्या संवसारांत हांवें म्हणटा आज हांवें तुका हॉस्पिटलांत कित्याक पळोवंक ना काय म्हणून तर तूं हांगासर आसाय म्हाका जाणा जावंक जाय हांगासर कसलें नाटक चलता पळय तें ना ना बर्जेस नाटक न्हय पूण एका तियात्राची पाठ चलता तियात्राची पार्ट आनी प्रॅक्टीस कितें तुमी म्हज्या घरान कोत्ता प्रॅक्टीस जाली पूण खरो तियात्र चलता तूं कितें सांगूंक सोदता फिरमिनो सांग ताका ह्या तियात्राची स्टोर डॉक्टर बर्जेस आता पासेस घेवन या म्हज्या तियात्राची स्टोर हांव आनी पमिला दोगांय मोगान आसली जेन्ना पमिला आंकवारपणांत घेवन बेसताली तेन्ना लोकांचे लजेक लागून आमचो गांव सोडून आमी तुमच्या गांवांत आयली जेन्ना आमी सांगातून रावली तेन्ना पमिलान एका भुरग्याक जल्माक हाडलो पूण आमचो मोग गुपीत दवरून तुज्या हॉस्पिटलान आमी कामाक रावली तूं हॉस्पिटलाचो दोरी अरे तुज्याच एकल्याच पुताक लागून तूं बेजार आसा तो पळोवन आमी तुजो फायदो घेतलो तूं पामिलान इतकाच आसलो अरे सगळे तुवें पामिलाचे नवार केले डॉक्टर बर्जेस आतां आनीक पासेस घेवन आयक ह्या तियात्राचो निमाणो पडलो तुज्या हातांतले सगळे आमच्या हातांत आयले आनी हिंगाच हो तियात्र सोंपलो तूं इतलो घातकी जावन तूं खंय नासतना म्हजो कांटो काडटलो पूण हांवें केन्नाच चिंतूंक ना अरे हांव चिंतलो तूं एक बरो डॉक्टर म्हणून दुसऱ्या डॉक्टरा परस हांवें तुका चड मान दिलो ह्या म्हज्या काळजाचो घूट हांवें तुका सांगलो आनी तुवें म्हाका विश्वासघात केलो ही म्हजी अस्कुतायेचो तुवें फायदो घेतलो हांव तुका सोंपेपणी सोडचो ना आतांच पुलिसेक कंप्लेंट करून सांगता की तूं हांव नासतना म्हज्या घरान तो सरून म्हजे कोरकांनी सांगतात भोव सांगता डॉक्टर बर्जेस फोन करचे आदींची तुझें हॉस्पिटल म्हज्या नांवार आसा तुज्यान कांयच करूंक जावचें ना तुज्या पुताक लागून तुवें रस्कोन पण दाखयले आतां चिंतून कसलोच फायदो ना एक वडाची बी एका आंब्याच्या झाडार पडली जाल्यार तुयच ती वाडोवन ताका वेडो घालून खाऊन आपूण राजा जाता तेच परी ह्या संवसारान आमचे सोयमूच तसले
अरे होलकट्या तू त्या वोडाक आणि मनशाक सोर कोत्ताय मनशाक कितें जाता बरें आनी वायट तें चिंतूंक सोड जाता तुज्या जाता आमच्या खाला काम करूंक जाता पूण सगळो पावर आमच्या हातान आसतलो आनी एक उगड आसतोर दुसऱ्याचेर विश्वास दवरी नाका पामेला हें तूं उलयता होय हांव उलयतां बेईमान वचतो रे तूं तुम्ही म्हज्या जिविताची वाट लायली हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें तुवें म्हाका असो विश्वासघात करचें म्हणून तुमचेर विश्वास हांवें दवरलो आनी तुमी म्हज्या वचकोतायचो फायदो घेतलो ना ना हांव तुमकां सोडटलो हांव करतलो हांगा कितें म्हजे बा म्हजे बा म्हजे बा उठ म्हजे बा उठ उठ म्हजे बा धवती जालो भायर रावन हांवें सगळें आयकलां तुमी वचपी मनशां म्हणून म्हज्या बा खबर नासलेली धवतीरी अनुपकारी मनशां म्हज्या भावा हांव तुका सदांच सांगतालो हाका पाद्य नाका म्हणून ह्या तुज्या भावाचेर रगताच्या भावाचेर तुवें विश्वास दवरूंक ना तुवें विश्वास दवरलो ह्या देवचाराचेर आनी हे शेरपेंतीचेर हिका काबार करूंक हांवें एक मांगूस हाडला हातून फकत फादराक खबर आसा हे मांगुसाचो बूट पूण हांव तुजो गुन्यांव करिना हांव जाणा भावा एक दादलो काजार जावन आशेता आपलें घर एक सुखाचें घर जालेलें तो दादलो पळोवंक आशेता आपलें घर एक मंदीर जालेलें तो दादलो पळोवंक आशेता आपलें घर एक स्वर्ग जालोलो पूण आयज तुवें पळयलें हें इफेर न तुज्या दोळ्यांनी चांस नहीं लगता है डर मैंने सुना गोवा का लुक बहुत सिंपल इसमें भी बसते उठती पर मेरे को बहुत डर लगता है गोवा। अरे भाई तुम गोवा वाले को क्यों डरता है? जीतने का चांस नहीं लगता है डर
आज है ए लिटिल चैंप्स का कंपटीशन। ये लिटिल चैंप्स का कंपटीशन में अभी गोवा में एक लड़का है, ये रातोड़ बनारस से उसको हराने को, और ये है रातोड़ बनारस का, इसको अभी तक कोई नहीं हराया है। तो एक कंपटीशन में देखेगा कौन जीतेगा, रातोड़ और गोवा के बीच में। तो पहला सुनो रातोड़ फ्रॉम बनारस। ये शाम मस्तानी मदहोश की है जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। ये शाम मस्तानी मदहोश की है जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। तू रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश की है जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। सब लोग ताली बजाओ। एक था रातोड़ फ्रॉम बनारस। अभी तुम्हारे सामने मैं पेश कर रहा हूं बोस्तू फ्रॉम गोवा। मेरा नाम बोस्तू नहीं, बोस्टिया फ्रॉम गोवा। क्या बोला भाई? बोस्टिया। सॉरी, ये है बोस्टिया फ्रॉम गोवा। दम मारो दम, मिट जाए हम, माता सुटलो गम, हरे कृष्णा हरे राम। दम मारो दम, मिट जाए हम, माता सुटलो गम, हरे कृष्णा हरे राम। बोस्टिया फुटल्या गोंयांचा मागाव, मेरा नाम सुन के लोक मारून येता गाव। आसोगल्यांका वयता पोदेलाचे पाव, आता इनाम जितके याका सुटलो गाम। दम मारो दम, मिट जाए हम, माका सुटलो गाम, हरे कृष्णा हरे राम। थैंक यू। तो ये था बोस्टिया फ्रॉम गोवा। सब लोग ताली बजाओ। अगर कौन जीता कौन हारा इसका इनाम डिसाइड करेगा हमारा देश पांडे फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, मुझे मालूम है आप लोग सब इंतजार में आज का लिटिल चैंप्स का रिजल्ट सुनने के लिए, और आज का लिटिल चैंप्स का विनर है, आज का लिटिल चैंप्स का विनर है हमारा गोवा का बोस्टिया को इनाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसने 2 भाषाओं में गाने गए, एक कोंकणी में और एक हिंदी में। बोस्टिया, कांग्रेस।
डॉक्टर बॉजीस आयज तूं पळयता शेवट तुज्या घराचो सोबो चितले दुसरी गोरकां हाडून घरांत तिका हाडली साखरामे जोडून चितलेले मोती तुवें जिवीत सारून नवें मजबूते गोराबो गोडून पूण तिणें विश्वासाची दोरी तोडून गोराबो तुजो उडयलो मोडून चिन्ना आसलेली साबार सो तुजे जाले कोबार गोरकान वेता तुजो संसार सोडून गोरकान वेता तुजो संसार सोडून पामेला तू हे घर सोडून गेले जाल्यार म्हजो सांबाळ हांगासर कोण करतलो पामेला म्हजी गिरेस्तकाय सगली म्हजी दन दौलत तुका दवर पूण म्हाका साडून वचो नाकाय पामेला तू तो सांबाळ कर अरे तुझ्या ना फुडें कितें करूंक जाता तू आसोन कसलो फायदो ह्या संवसाराक तू जावन आसा एक मोळलो खोरेस पामेला तशें म्हणू नाकाय पामेला म्हाका तुज्या लागच्यान कांयच नाका पामेला फकत म्हज्या तोंडान इल्लोसो पेजेचो नीस पडला पुरो मामी तू बसाय हांव बिग डॅडाच्या सांगाता रावता बिग डॅडा बाबा हांव तुज फुडें आहा बाबा तू एक ल्हान भुरगो जावन म्हजें दूख सोद मोता रे बाबा पूण न्हू ही वाडलेली मनशां जाका ह्या दुयेंसाचो अनुभव आसलेली अरे कुशीन सांग तो तुजो डाडा न्हय ताका ताचो सांबाळ करूंक जाय जाल्यार ताच्या पुता काडून दी रस्त्याने भोंवता पळय ताका मामी तुवें म्हाका सांगलें तूं आमगे दाडा म्हूण आतां तूं सांगता तो आमगे दाडा न्ही म्हूण अरे तू सुबेज सुबेजा जाल्यार तूं मुगे मामी म्हूण हांव केसोत म्हणून येता घे तू आमचोच पुरचवून आमच्या शाळेत कोण सांगताय हा चल आमच्या सांगता हांव तुगे पुतू म्हाका कोणें सांगलो ना तू मुगे दाडा म्हूण अरे तू एकदम सुबेज जाला चल चल ते कितें सांगता चल चल ते कितें हांवें कितें केलें चुकलो दोनया तुजेर शीड करून आतां म्हाका गमून आयलें हांवें म्हज्याच हातांनी म्हजो संवसार विबाडलो आयज म्हजो पूत आसलो जाल्यार कसो आसा तुजी खबर आयकून हांव चड स्थितीर जाय फादर हांव चुकलो फादर फादर म्हज्या जिवितान इल्लेशें दूख आसलें फादर तें पयस करूंक हांवें चुकाचो रस्तो धरून चिंतलें पूण हांव अदीकूच दुकान पडलो फादर अदीकूच दुकान पडलो फादर आतां म्हजे लागीं कांय जायना फादर म्हजे लागीं कांय जायना बोजेस तुम्ही चिती नासतना पावलां मागतात आमी पदवीगार तुमच्या गांवांत तुमचे इगोर्जेत आसात कितेंय तुमकां बरें तें सांगप पूण तुमी आमचो उपयोग करिनात कितेंय विचारूं आनी जरी तर तुवें म्हाका विचारलेलें जाल्यार म्हज्यान तुका बरें सांगून बरो रस्तो दाखोवं येतालो कितें म्हण तुजे फुड्यान हांव विचारून घेतलो आसलो फादर कितलो बरो वावर ते म्हज्या हॉस्पिटलान करताले कितलो मोग आनी मोहीम पास म्हाका दाखयताले हांव नको जालो फादर ती घातकेपणान जियेताली म्हणून तरी पूण बरें फादर हें घर हांवें तांच्या नांवार करूंक ना जरी तर हांवें तशें केलेलें जाल्यार आयज ती म्हाका रस्त्यार उडयतली आसली फादर रस्त्यार उडयतली आसली बोजेस तुवें तुज्या पुता वयर कांय चिंतूंक ना कांय नेजो देवान तुका असलो भुरगो फावो केलो जाल्यार आमी ताचो सुमार करूंक फावो ना कसलोय भुरगो तो जावं आमी ताचो बरो सांबाळ करूंक जाय पळय फादर म्हाका जाय आसलो म्हजो पूत बरो जालोलो दुसऱ्या भुरग्या भाशेन तो खेळलोलो दुसऱ्या भुरग्या भाशेन तो शिकलोलो पूण फादर तो तसो जायना तो पळोवन ताका हांवें खूब मारलो हांवें म्हजे वाटेन सगळे प्रयत्न केले फादर पूण तो बरो जावंक ना ताचो बरो सांबाळ जावंक जाय म्हणून हांव पोत्तून काजार जालोलो फादर
पूण म्हज्या चिंतांनी म्हाका फोटो रडू नाकाय, रडू नाकाय. चिंतांनी म्हाका फोटो तुजो पूत डॅरल मोजेशी आयलोलो. तुजी ताका सारकीच भिरांत लागल्या. पूण तूं भियेना काय, तो बरो जातलो. आमी फकत देवा लागीं मागोवंक जाय. ओय फादर, म्हजो पूत म्हाका सांगतालो, बाबा तो परतून काजार जायनाका. पूण हांवें ताचें आयकोंक ना फादर, हांवें ताचें आयकोंक ना. मोजेस, तुज्या पुता वरवीं तुका देवाची येवजण येताली. पूण आमी मनीस पोसकोर. आमी सदांच जाणा जावंक जाय मनशा वरवींच आमकां देवाची येवजण येता म्हणून. फादर 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 हांव तुज्या पांयां पडटा फादर. म्हज्या पुताक म्हजो राग आसा. तूं तो पयस कोरा फादर, तूं पयस कोरा. म्हज्या पुताचो सांबाळ कोरा फादर. हांव तुज्या पांयां पडटा फादर. फकत देवा लागीं माग. तुज्या पुताचें मन उजवाडो. चल, आमी तुका पुण्य वाडला. आयक रॉकी, आतां सुमार 19 वर्सां जालीं मरे हांव तुमगेर रावतां. तुमी म्हाका तुमच्या घरान बरो हाडून दवरलो, बरो मोग दिलो. त्या पासत हांव तुमचो सासणाक उपकारी. उपकारी कित्या रे? अरे आमी तुजे उपकारी. तुवें आमकां रावन आमगे घरा, आमगे घराचो सगळो बेसपेस तुवें करून रे. म्हज्या लागीं घडटा म्हणून हांव कोत्ता रे. तूं जाणा म्हजो पाय मोत्ताना मरे एक FD दवरून गेलोलो. ती 40,000ची म्हाका FD ती हांवें रियलायज जातोच हांवें भायर काडल्यात ते पयशे आनी हांव ते पयशे मोडटा. म्हणजे पूण एक रे हांव तुमगेर पळय रावला न्हू, आतां एकूच प्रॉब्लेम जाला मरे म्हाका व्हडलो. कितें जालें रे? तुमगेर रावन रावन मरे हांव तुजेच भाशेन जाला मरे. म्हजे भाशेन? होय, जपास करून उगडासूच वेता रे. कोणाक तूं पयर हांवें फादराक चुकोन गुड मॉर्निंग फादर म्हणपाचें गुड मॉर्निंग सिस्टर म्हटलें फादर. होय रे, उगडासूच नाही. होय रे, कितें जालां जाणा मरे फाटलें तुमचें शेत आहलें डिफेक्ट. सोऱ्याचो न्हू, थोडे दिसता म्हाका पिवन पिवन मातशें ब्रेन हाल्ल्या म्हजी. पूण फाटीं तुजे मामीक हांवें सांगलेलें उडास आसा तुका, फाटल्यान तुमचें शेत आहा पळय थिंगा गोंडे रोयतलो म्हूण मागीर सांगलेलें. मायन सांगला मरे तुका रोय म्हणून. अरे तुजे मायचें परमिशन घेवन हांवें गोंडे रोयलेले. 6 म्हयने आदीं तुमच्या शेतान गोंडे रोयले मरे. 6 म्हयने मरे हांव उदक घेवन शिंपतां. अरे 6 म्हयने जाले गोंड्या वयरूच सरोनात मरे. कितें? 6 म्हयने शिपन अजून वय सन्नाय? हय, तुवें सारकी पळोवना आसतले रे. ना रे, पयल्यात रे. पूण कितको वय सरोनतात ते? तेंच हांवूय तेंच म्हणटालो. पूण आयज मरे सकाळीं हांव पिकास हाडूंक तांच्या माळ्यार वयर गेलो जाल्यार कितें जे गोंडे हांवें शेतान रोवंक हाडलेले न्हू, ते गोंडे वयर माळ्यारूच आहा. ते शेतान रोवंकूच बेस्ट मरे. हे जाकी तुवें मुगे रिकॉर्ड मोडला. तुजी हांव जाला तुजेच भाशेन जाला रे. सारकें रिकॉर्ड मोडलो तुवें. कोण रे? तो डेरल बाय काढा. होय डेरेलो तुगे कितें पायचो फात रे? ओय मुगे पायगे फात. मुगे भाव. तो पळय तो सांगून तो सत्ता तें सारकें. आपलो भाव म्हणटा तो जाणा हो मरे. आतां म्हजो भाव खाजार जाला न्हू, खाजार जाला पळय हो तेजे घरकारीचो पूत हो तो हो त्या पासत भाव म्हणटा तो. तेजे हो तेजो पूत मरे तेणें मरे जोती काडला तेका. हो धाकटीशी काबड हो काबड जोती काडला तेणें. कित्याक कोणा सोदता रे तूं? डेरल. एक सांग डेरल कित्याक जाय रे तुका? म्हाक जायो. कित्याक जाय काय म्हणटा हांव तुका? कित्याक जाय रे डेरल? कोणाक सोदता डेरलाक रे? हांव सांगता डेरल आमकां खबर ना. हो कोण तो जाणा तूं? कितली पार्टी हो सांगता. आयकोला कोण तो? तूं मरे पिवन इरार जाला. सिटींत मुदार जायन तूं गेलो. पूण हांवूय आतां विसरलो हो कोण तो. अरे हांव तुगे भाव.
आयलो हो मरे म्हज्या भावाचे बायलेच्या आदल्या घोवाचो पूत हो एक बरो शिकता मरे इस्कॉलान शिकताय मरे तूं हांव इस्कुला हांव फर्स्ट आता व्हेरी गुड फर्स्ट येता खंयच्या सायडीन तकलेच्या सायडीन ओ शेपडेच्या सायडीन फर्स्ट येता रे अरे जाकी तू शिकता आसतना तुका शेपडी आहलोली अरे हांव सांगूंक सोदतां ते तकलेच्या सायडीन म्हणजे सारको हा. फर्स्ट शेपडेच्या सायडीन म्हणजे हे सायडीन फर्स्ट म्हणजे जोरी तर गुण आयलो न्हू रिपोर्ट जाल्यार तो फर्स्ट जालो हांव पोटा सायडी फर्स्ट येताय कित्यान शिकताय पोटा लागो न्हू तकले आनी शेपडे लागो दोगूय एंड खंयचे तुका लागून मरे उतर हावचे पडली एंडे म्हटलें आमकां दोगांयकूय दोदी एंडे म्हणून गेलो आमी एंडे एंड तो तूं एक सांग तूं आनी कितें कितें शिकला बरो फर्स्ट येता तूं खंयचे सायडीन फर्स्ट येता तुवें सांगलें तुवें तूं फर्स्ट कळ्ळें आनी कितें शिकता तूं हांव धांवपाक फर्स्ट येता धांवपाक फर्स्ट येता रे आनी म्हाका पोएट्री सब्जेक्ट चड लायक वय चड लायक खंयची पोएट्री जाणा तूं एक जोरी तर बरी पोएट्री म्हण मरे आयक आयज म्हज्या लागीं दुडू आहा तुका मरे हांव 100 रुपीज दिता बरी पोएट्री म्हण म्हाका पोएट्रीचो घोस्ट सारको म्हणटा म्हण Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. अशिमार हांगासरलो ही पोएट्री फेल तुजी कित्या रे एक सांग जॅक एंड जील वेंट अप द हिल टू फॅच अ पेल ऑफ वॉटर म्हणजे जॅक आनी जील एक बालदी घेवन दोंगरार गेली उदक हाडूंक आमचे हांगा घरांतूच सारकें नोवाक उदक येना दोंगरार उदक व्हरोन तुजो पांय व्हरोन दवरतलो थिंगा तो पोएट्री म्हूण तेल्याचो पांय व्हरोन दवरतलो थिंगा नाका जालेली पोएट्री बरयतात फेल ती पोएट्री आनी दुसरें पूण तकलेन बरो आहा पूण एक सांग जॅक एंड जील वेंट अप द हिल जॅक आनी जील दोंगरार गेली सारकें मरे खंयच्या दोंगरार खंयच्या आतां गोंयांत दोंगर उरल्यात रे दोंगर कातरून काबार पळय जॅक वेन देर इज नो हिल वेर दे वील गो जॅक एंड जील तुजे पोएट्रीक मार्क्स नील आनी तांतें कोर ऑमलेट कोर आनी हा ती आमलेट एज हॉड्याच्या बाजून तूं हा देशे पील मरे बरें दिन गेले मरे आमकां तुजेर लागून हांवें हावचे पडले जाणा मरे नाका जालो ताका कितें कितें शिकयला दुसरो येयलो अरे जागी दिदू तू इतलो सारो कित्याक पिलाय रे हा पळय बाबा हांव आदीं मरे केन्नाय रातचो घेतालो पूण ज्या दिसाक पळय तूं घरांतलो भायर सरोन आयला न्हू त्या दिसाक तर म्हजेर चड टेन्शनां जाल्यां आनी टेन्शनाचेर पियेता हांव तूं भियेनाका सर्ती हाडल्यात मरे वय 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 20 रुपयान एक बंपर प्राइस आसा 25 lakhs व्हेरी गुड आयज हांवें पयशे हाडल्यात पळय 100 रुपयांक कितल्यो येतल्यो कितल्यो सर्ती येतल्यो 5 दी आयज सर्ती काडटा पळय हांव तेजे लागीं सर्त्यो काडटा त्यो म्हाका लागोंक जाय म्हूण न्हय पूण म्हज्या भावाचो पूत ताका हांव आदार करता सर्ती काडून घे बाबा व्हेरी गुड सर्त्यो दवर आं बाबा पळय म्हज्या पुता म्हजे रागार जायनाका हांव जायते पावटी चिंतता तुका आमगेर व्हरोन दवरूंक पूण हांव हांच्या घरान रावता लोकांगेर रावता जेन्ना देव म्हाका एक फ्लॅट दितलो तेन्ना हांव तुका आमगेर व्हरोन दवरतलो रे रडलात जाकी तूं रडटा तें चोयन म्हाका रडो येता पूण म्हज्या दोळ्यान दुकान येवंक ना कितें मानशे मोडे पुसतात दोगांय नाका जालें नाका जालें म्हणटात तू सिद्धीच आहे ना काय जाकी तिथे हय बाबा कांयच भियेना काय हा हय देवाचेर विश्वास दवर हय देवाचेर विश्वास दवरल्यार सगळें जाता हय बाबा जागी दित्यो हय तू जाणा हय. आमचो इंडियेचो पाय हय. महात्मा गांधी सगळ्यांकूच बरो करतालो सारकें. तो देशा पासत मेलो हय पूण कोणें ताका फारान मारलो न्हू बरें केलें फरान मारलें मरे फरान मारलें तें बरें केलें ताका लोकांनी फरान मारून बरें केलें ना जाल्यार ताका लोकांनी फारान मारूंक ना हा गांधीजीक फारान मारपी गोडशे 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 त्याने कितें हायलोले मिस्टेक केलें तेणी गोडशे हायना गोडशे हायन मेलो बाबडो अरे कोणाकूय गोडशे पोसता रे हा पोसता तेणी हावूं जाय रॉकी म्हज्या भावा पांयां पडटा रे अरे गोडशे न्हय ज्या मनशान ताका फार मारून जिवेशी मारला त्या मनशाचें नांव नाथुराम गोडशे गोडशे म्हूण नांव आसताय तिजान पुडींग बिडींग दवरूंक जाय आसलो तेणी पूण कितेंय जावं देव मरोन गेलो तो बरो जालो
हा आणि मोरण वसोन त्यान तेगे बायले राण जाली तेगे बायल बाडी कोण रे ती जयंती दे रे बायलेचे नाव अरे गांधी जयंती अळकन तू तेगे आम्ही याची व्हडली सेलिब्रेशन करताय ते गांधी जयंती दोगायले म्हणून आम्ही एक व्हडली सेलिब्रेशन करताय मरे अरे गांधी तांची बायल न्हय रे ती गांधी जयंती म्हणजे जे दिसाक तो जल्मान आयलोलो ताका जयंती म्हणटात ते हिंदी भाशेन जल्माचो दीस ताचो तो जल्मा दीस इतले ते जयंती म्हण तेगे बायलो म्हणटा पूण त्याने मरे इतले आमची इंडियेचे बरे केले Very good. कालचा पॅन्ट बिणी घालून तो सगळ्या भोवलो बरे केले त्याने सगळे वालोर दिता ताका पूण म्हाका एक सांग हो गांधी म्हणतो कोण आदले तियात्रीच थोडे मोरोन गेल्या ताणी दोल्ला नांव त्या तेंपार गाडयो मोटरां नासलीन बाबडे चलोन भोंवलेत गांव एकवटान सोदांच ते जियेले तांचे देवाचें आसलें बेसांव पूण आतांच्या तियात्रिसांचेर कित्याक पडला माल दिसांव किड बॉक्सर तूं ओपारीचो कुंवर लोक पाचातालो सो जालीन तुज्यो सिनरी पळोवन वांस मोर मागतालो जाशीत वास तुका भितर सोदतांच लोक पळोवन पडबोर आसतालो एक वोंत एम्बोयर तुजे तियात लोक पोंगा शेतालो किड बॉक्सर तूं ओपारीचो कुंवर लोक पाचातालो सो जालीन तुज्यो सिनरी पळोवन वांस मोर मागतालो जाशीत वास तुका भितर सोदतांच लोक पळोवन पडबोर आसतालो देखी वोंत एम्बोयर तुजे तियात लोक पोंगा शेतालो Alvaris tu és director पालकाचो कुंवर Young man is jet speed singer तुका दुसरो जायना सोर ट्रेजेडी क्वीन ओफिलियाक पडोवन लोक दुखाचो कोरी शिवोर जेसी पालकाची माय तुज्या एक्टिंगाक आसा पावर आल्फ्रेड रोजा वसलो मेलेडी किंग परत घेवचो ना Baby कुतीन कोरो ट्रेजेडी किंग परत मेवचो ना आंतोनेत बँडी स्वादीक ताळो तुजो कोणाक सोर जावचो ना कॉमेडी क्वीन प्लातिल्दाच्या जाग्यार कोणूच पावचो ना आल्फ्रेड रोजा वसलो मेलेडी किंग परत घेवचो ना सेबी कुतीन कोरो ट्रेजेडी किंग परत मेवचो ना आंतोनेत मेंडी स्वादीक ताळो तुजो कोणाक सोर जावचो ना कॉमेडी क्वीन प्लातिल्दाच्या जाग्यार कोणूच पावचो ना आदल्या तियात्री स्कॉलाकारांक पालकार बरो मान आसलो आतांचे डायरेक्टर एक्टर आपल्याकूच टायटल दितात कसलो कोण किंग क्वीन प्रिन्स हो टायटल आदी आमी केन्नाच आयकोंक नासलो आतां जोण एकलो सोदमोता कोण ना आपल्या वसलो हें कांतार हांवें मुटलां कोणाक न्हय क्रितीक मारून आदले कलाकार सोंपोन गेलेत पालकार बरो वावर करून पाय तियात्री सागोस्तीन सोंपलो बरी वाट उक्टी करून देखून तियात्राचो दर्जो वाडोवया हे मनान धरून हें कांतार हांवें मुटलां कोणाक न्हय क्रितीक मारून
आदले कलाकार मरोन गेलेत पालकार बरेंची विचारून पायती यात्री सागुस्तीन सोंपलो बोरी वाट उकटी करून देखून तियात्रांचो दर्जो वाडोवया हे मनान धरून देखून तियात्रांचो दर्जो वाडोवया हे मनान धरून Ci sorvor coro Gesù ai nosso amparan Dove tic bore corung Todo vita cadilli rosmaran Dove tic bore kene Uro na povitr koragan
तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तूं साडी न्हय दवरया पूण मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी तोच मनीस मनशाक घात करता तशें आयज म्हजें सगळें घडलें हांवें सगलो म्हजो गूट ताका सांगून दिलो आनी ताणें म्हाका विश्वासघात केलो म्हजे वस्कोतायेचो ताणें फायदो घेतलो सारकें आनी घेतलो तुजे वस्कोतायेचो फायदो कारण तुवें सांबाळूंक ना तुजो कायदो एकलोच तुजो पूत तुवें ताचो गूट सांगलो आनी आयज पळय तूं कितें भोगता तें पळय तूं आनी तें वयर काडी नाकाय इतलीं वर्सां हांवें म्हजो गूट कोणाकूच सांगूंक नासलो पूण ती एबीन म्हाका नाडलो चिंतलेलें तिचे ताय काजार जावन बरो फुडार करूं पूण हांवें व्हडली चूक केली गो सायबा हांव भियेलो मरे पूण हांवें व्हडली चूक केली आतां सुस्का सोडटा तुका हांवें कितले पावटी सांगलेलें तिचेर विश्वास दवरी नाका म्हणून पूण तुवें तिचेर चड विश्वास दवरलो ह्या भावाचेर तुवें विश्वास दवरूंक ना हाका पयस केलो भावाक आनी आयज पळय हो तुजो भाव आसलेलो म्हणून तुजे खबरेक आयला काकी हांव तुज्या पांयां पडटां तूं मातशें हांगासरलो वच सर्वीस करून काजार जालो म्हणटच तूं ह्या घरांत भितर सर काजार 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 ही उतरां आयकून हांव म्हातारो जालो तुका हांवें कितले पावटी सांगलेलें तुमच्या हॉस्पिटल काय बरे सुंदर नर्सी आहात एक उतर घाल आनी म्हाका काजार कर म्हणून ना तुवें हॉस्पिटलान वचोन नर्सीक उतर घातलें आनी तूंच काजार जालो हेंच बरें दिसता म्हाका तुजें मातशें वच हांगासरलो पळया म्हाका सुसेग जाय म्हाका सुसेग घेवन दी तूं वच हांगासरलो वच म्हणून घातना जाल्यार म्हाका राग आयलो म्हज्या जिवितान तुवें म्हाका केन्नाच बरें करूंक ना आनी आतां सुसेग मागता जें तुवें म्हाका वायट केलां म्हाका पयस केला घरांतलो तें आयज तूं भोगता हें देवान तुका फावो केला हें दुयेंस तेंच भोगता तूं देव म्हाका कितें दिता तें हांव भोगतलो तें हांव पळयतलो तूं मातशें हांगासरलो वच म्हाका पांयचें उतर राखूंक जाय हय पांयचें उतर राख नाजाल्यार वयर वेतोस पांय विचारतलो म्हज्या पुता डॉक्टर बागीश आमचो जाती काजार जाला रे विचारतलो तुका वयर म्हणजे तूं म्हाका मरोंक मागताय वासी बरें हांगासरलो वच हांगासरलो वर राव नाकाय हांव वेता हांव तुज्या धोमक्यांक भियोन वचोना पूण उगडास तर तूं म्हजो भाव म्हाका तुजो मोग आसा तुजे हे चुरचुरे हांवें पळयल्यात तुका पळय हें दूख तुजे देवान लोटून धाडलां तें पळोवन तुजे चुरचुरे करून हांव घर सोडून वता पूण उगडास तर ह्या घराचो वांटो मागोवंक हांव परत ह्या घरान येतलो गूड बाय तोंड्या हांव कितें भोगता तूंच म्हाका तुजो आदार दी तोंड्या तूंच म्हाका सांबाळ कोणूच ना म्हाका पळयतलो म्हजो पूत आसलो जाल्यार आयज म्हाका ताचो आदार आसतलो आसलो देव जाणा तो खंय भोंवता काय बाबा 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 तूं कितें करता बाबा बाबा यो भितर यो हांव भितर आयल्यार तूं म्हाका मारतलो अरे बाबा हांव तुकाच रावतालो ना बाबा म्हाका तुजी भिरांत दिसता बाबा तूं म्हाका मारतलो बाबा बाबा हांव दोतोर जावचो ना बाबा तूं म्हाका मारचो ना न्हू ना रे बाबा भितर यो रे बाबा म्हाका फाट करून कित्याक रावला बाबा म्हाका तुजी भिरांत दिसता बाबा तूं उबो कित्याक रावना ना बाबा हांव येता बाबा तूं म्हाका मारतलो बाबा रे उठोंक जायना रे बाबा म्हाका तुजो आदार जाय कितें म्हजो आदार हय नवी मामा आनी कॅरन आसात ती तुका आदार करतली बाबा म्हजे लागीं कांय जायना बाबा हांव कित्याकूच उपकारना ना बाबा हांव येता बाबा नाका बाबा 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 म्हाका तुजो आदार जाय रे म्हज्या पुता बाबा बाबा म्हाका सोडून वचो नाका रे बाबा बाबा जाकी हांव सदांच तुज्या उपकारान आसतली तुवें म्हज्या पुताक बऱ्या दोतोराक दाखोवन ताका बरो केलोय तसोच ताका तुवें इंग्लीश शिकोवन ताका पियुनाची नोकरी दिली आयक ती मागीर तुवें म्हजी
म्हजे जिविता वयर जायते तुवें म्हाका सांगलां आनी तुवें म्हाका आयज बरो रस्तो दाखयलो म्हणून आयज हांव बरो मनीस जावंक पावलो. म्हजे उपकार आठोवपाची गरज ना. तुजो पूत जो बरो जाला तो म्हज्या भावाच्या इश्टाचो एक इश्ट आसलो. ताणें म्हाका सांगलेलें हे दोतोराक व्हरून दाखय म्हणून. आनी तो दोतोर खरेंच ब्रेनाचो स्पेशलिस्ट तो. ताणें ताका तपासून ताका बरो केलो. तेन्ना म्हाका सांगलेलें ताचे ते दुयेंसाक अमनेजिया म्हणजे लॉस ऑफ मेमरी. ताणें ताका बरो केलो आनी आयज देवाचे कृपेन तुजो पूत बरो जालो. ते देवाचे उपकार. आनी ताका पळय ती सर्वीस दिल्या ती हांवें म्हज्या एका इश्टाक सांगलेलें ताका सर्वीस दी. आनी तो सर्वीस दिवन घेवन आयज बरो मनीस जावंक पावलो. बऱ्या ऑफिसान नोकरी करता. पूण ती माय हांव तुजे उपकार केन्नाच विसरचो ना. कारण हांव सोरोप येतालो रस्त्यार पडटालो पूण तूं म्हाका सदांच सांगताली एक पूत कसो म्हज्या पुता सोरोप येनाका सोरो सोड. तुवें म्हज्या पासत कितली आंगवण केल्यो. पाद्रीशी वचोन तुवें म्हज्या पासत सांगलें बाबा ह्या मनशाचेर आशिर्वाद घालून ताका बरो कर. आनी आयज तुज्या मागण्यांनी तुजो आशिर्वाद घेवन 6 म्हयने जाले हांव सोरो सोडून एक बरो मनीस जावंक पावला. तुका लागून तुजे उपकार सदांच उरतले. आनी हांव तुमच्या घरान आसा म्हणून तुजे उपकार आठयता. आमचें घर ल्हान आसा मरे. पूण ती माय तुजें घर ल्हान जालें जाल्यार कांयच परवा ना. तुजें काळीज व्हडलें ती माय. हॅलो जाकी, हाव आर यू? बरो ना जीव. अरे जॅकी तू आमच्या फॅमिलीतलो मरे. तुमच्या फॅमिलींतलो आमच्या घराब्यान आयिल्ली तुजी फामील आनी म्हजो भाव जालो सुकलोलो बोंबील आनी हांव जाला कामील. बरो ना? बरो ना. बरो ना जाल्यार आमच्या हॉस्पिटलान हाड मरे. आमी ताचो इलाज कोत्तात. इलाज करतात? हय. तुज्या घरकाराचो इलाज कर गो. घरकाराचो? खंयच्या घरकाराची खबर कोत्ता? कितल्या घरकार आहात गो तुका? तूं कोण द्रौपदी जाल्या? कितल्या घरकार आहात गो? ओ पळय म्हजो घरकार. आवय ओ स्वामी विवेकानंद दिसता मगो. हो करून हो तुजो घरकार. आनी घरान दुयेंत पडला तो कोण गोंयचो सरकार. सरकार पडटा तोय पडलो कितें गो? घरकार. तूं म्हाका सांग म्हाजें हॉस्पिटल म्हूण तूं म्हाका सांगता तें हॉस्पिटल तुज्या पांयन बांदलेलें? ए जॅकी तिच्या पांयचें नांव घेवची गरज ना. तें हॉस्पिटल आतां तिच्या नांवार आसा. हे डोंट कम नियर मी ब्लडी सेकंड हँड हजबंड. म्हजें नांव पामेला आसा तें हांवें चेंज करून वेंडा म्हणून घेतलां. आनी पयलें नांव त्या हॉस्पिटलाक आसलेलें मेरीज हॉस्पिटल. तें आतां हांवें चेंज करून वेंडा हॉस्पिटल केलां. हांव जाणा मेरीज हॉस्पिटल नांव आसलेलें तें म्हजें सोंपलेलें उन्हेचें. काय बरें नांव आयकूंक बरें दिसतालें मेरीज हॉस्पिटल. भावार्थान लोक त्या हॉस्पिटलान येतालो आनी बरो जावन वेतालो. आतां नांव चेंज कितें केलां? वेंडा हॉस्पिटल. मिस्टेक केल्या तुवें वेंडा न्हू तुवें मरे नांव घालपाचें अनाकोंडा. हांव त्या हॉस्पिटलान सगळें सोरोप हाडून सोडपाचो. चकी तूं कितें सोजमता? हांव एक सोरोप म्हणून? ना तूं सोरोप न्हय. कारण एका सोरपान मनशाक घांस मारतोच मनीस मरता. समज सोरपान तुका घांस मारल्यार कितें जातलें? हांव मरतली. आवय हांव मरतली. तूं मरची ना सोरोप मरतलो. कारण तुज्या आंगान सोरपावन चड वीक आसा आनी जाय तें सांगतलो आसलो तुका. पळय डार्लिंग हाच्या सारख्या हलक्या मनशा लागीं उलोवन कसलोच फायदो ना. आवय डॉक्टराचो भाव करो पूण वसल्या बिकाऱ्या सोशी रावन तोय आतां बुरशाला. सारकें. वय आमी भिकारी पूण न्हय तुज्या भाशेन शिकारी. जसो एक शिकारी आपल्या हातान आर्म घेवन त्या मोन्या जानवराचो शिकार करता तसोच तुवें हे आर्म घेवन डॉक्टर बोजीसाचो शिकार केलोय. ताका जखमी करून घरान दवरलोय. ताका तुमी विश्वासघात केलो. ते तुका पडोंक ना ते आमी पळोवन घेतली. तुका सांगता तुका तू जाणटी म्हणून ओगीच रावता. तुज्या सारको हांव भिकारी न्हय पूण एक गांवान एक व्हडलो दोतोर. तू जावन आसा रेबड्यांतलो फातोर. आमी भिकारी खरी पूण जे आयज म्हजे लागीं पळय कितें आसा तें म्हज्या कोश्टाचे. तुजे भाशेन फुलूच्या कुस्तार फोजणे पेटोयना आनी रोगड्याचे कुस्तार अन्ना बाजूना सारकेंच माय वालोर तुका. आगो मारी तू पळय ती रोगड्याची खबर कोत्ता पळय ती. आगो तुजे दोतोर मार आनी कोळे गो. तू जावन आसा एक
रोगडो आणि या रोगड्याच्या जिवितान असा एकूच फातोर, पूण तुझ्या रोगड्याच्या जिवितान असा 2 फातोर. ए शटअप म्हणू नाका. हांव तुका एकूच सांगता, तिणें कितें सांगलां तें सारकें. तुज्या जिवितान 2 फातर म्हणटात ते 2 दोतोर, हो एक आनी तो एक. यू शट अप ब्लडी स्वायन फ्लू. आयकला बाबा ते स्विंग फ्लू म्हणटा ते कोण रे? स्विंग फ्लू न्हू तें, स्वायन फ्लू म्हणजे तें एक डेंजरस दुयेंस, तें सारकें डेंजरस. ती कोण जाणा तूं? स्वायन फ्लू म्हणटा ती हाची बापूल पळय. कितें ते खूंय रावता तर? ते हॉस्पिटलाच्या भायर रावता. जो मनीस त्या दुयेंसाक मेवता तो मागीर दुयेंत पडून हॉस्पिटलान पावता. कोले डार्लिंग, वसल्या लागीं उलोवन कसलोच फायदो ना. आमचोय जरा वेळ पिड्यार येतलो. चल आमी या. चल आवय दोघी रे खंयची तूं तुमचे कॅटाच बरें जावचें ना. आवय हय जाकी कितें वोट मागोंक आयला? आयज हांव तुका ओगीच कित्याक रावला जाणाय? कित्याक? म्हजे डार्लिंग, म्हज्या सांगाताक असले म्हणून दुसरे पाटी म्हाका मेवो जाल्यार न्हय, तुमचे जिबस काडून त्या कुत्र्यांक घालता. आवय अरे दवर रे तुजें. तूं घेवन पावता तें कोण जाणा मरे? वेंडा ती जोडलेली होंडा. टेक हर टू पोंडा अँड गिव हर अंडा अँड मेक हर ठंडा. थंडा 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 कूल कूल कितें म्हणटात ते? हय ठंडा कूल आनी हिंग गेल्या ती दोगांय ब्लाडी फूल. सगल्या इस्कॉलांनी आतां जेवण मेळोंक लागला. भुरगे जेवण जेवचे म्हूण सरकारान सांगला. पूण लोकांनी जेवण दिवप बंद करूंक लागला.
तुका आर्गां दिता तुवें म्हज्या पुताक बरो केलोय म्हणटात शेणांतलो किडो शेणान केन्नाच उरना केन्ना तरी तो वयर सोदता म्हणून आर्गां तुका देतूस आर्गां माय ओ माय आतां भीक मागपाक गरज ना आतां तूं कांयच बी नाका आतां आमी भीक दुसऱ्यांक दिवपाची होय आतां हांव कामाक लागला हय पूण आयक बाबा हय तर जाकीक मात तूं केन्नाच विसरो नाका या सदांच नासतना पळय कोण पावता ताचो उपकार आमी सदांच दवरूंक जाय तुजे लागीं आसल्यार तुका कोणूय दिता नासल्यार तुका कोण पावता होय माय देखून हांव तुका सांगता ताचो उपकार दवरून राव फाल्यां हांव आसत वा ना आसत माय तशें म्हण नाका माय तूं मुगे म्हाका सदां जाय तुजो उपकार हांव केन्नाय विसरचें ना तूं म्हाका सदां जाय बाबा वय या हो संवसार आमचो न्हय देवाक जाय पळय तशें जातलें देवूच आमकां गोठाय दिता माय देवाको हांव मागतलो तुका बरें लांब जिवीत दी म्हणून कित्याक तुवें म्हजो खूब त्रास काडला खूब त्रास काडले आतां तुगे त्रास म्हाका काडूंक जाय बरो करूं प्रार्थना अरे बाबा जाकीची खबरूच ना मरे बाबा कितले दीस जाले ताका पळोवंकूच ना वय माय खूंय भोंवता पूण कोण जाणा ह्या दिसांनी मेळत ना आरे पूण कितें तरी जालां तें तरी खबर मेळोंक जाय न्हय कोण सांगतलो जाकी जाकी कितें रे सूट बूट घालून येस मरे आयज व्हर रातचो जाकी ती माय आयज म्हजो झेत तुवें पळयला न्हय तूं घडये सोजमतेली हांव काजाराक तान आयला म्हणून काजाराक तान येवंक ना म्हजें नशीब उगडलां हय हांव सदांच म्हज्या भावाच्या पुता लागीं डेरला लागीं सर्त्यो काडटालो तांतली एक सर्त म्हाका लागली 25 लाखाची हांव लाखपती जाला ती माय हें हांव कितें आयकता रे बाबा पयलें देवान आमकां सांडूंक ना आनी ह्याय फुडें सांडचो ना वय ती माय पूण हांव उपकार आडयता म्हज्या भावाच्या पुताचो कारण खरेंच हो एक नशिबवंत भुरगो म्हणून हांव सजमतां ताच्या हातांतली हांवें ती सर्त काडली आनी म्हाका 25 लाख लागले पळय देवान आमचें नशीब उगडलें आनी त्या पासत हांवें चिंतलां तुमकांय म्हज्या बरोबर दवरूंक आमकां बाबा होय हांव सदांच तुमकां तूं जाणा हांवें आतां फ्लॅट घेतला फ्लॅट घेयला होय बरें जालें बरें जालें हांवें फ्लॅट घेतला त्या फ्लॅटान हांव तुमकां दोगांयकूय दवरतलो तुवें ना म्हणपाची गरज ना कारण हांव तुमच्या फ्लॅटान रावला तुमच्या खोपटेन रावला कितलो तेंप आसूं त्या पासत फ्लॅटो म्हणटा हय 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 म्हाकाय ते फ्लॅटूच दिसताले सदांच खंयच्याय तूं खोपटेन राव वो फ्लॅटान राव तुका ते फ्लॅट वो तुका ती खोपटी तूं सजमता तशें तें आमची खोपटी आमकां व्हडली हय 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 पूण ती माय तुमी आतां दोगांय म्हज्या बरोबर येवंक जाय आमच्या फ्लॅटान रावंक हय आमी कोणूय वताय काय म्हण चयता येता आमी पूण हांव तूं भिनाका हांवूय सिरियसे वयता आतां हय हांव कोणाकूय भिना सारकें तूं म्हजो भाऊच म्हणून हांव सजमता कारण ही म्हजी माय म्हणून आनी त्या पासत आमच्या फ्लॅटान आमी तेगाय रावची आगे मुझे मारी कोण तरी मला पावर डॉक्टर पिपीने माझ्या पाठीक लागला कोणी तरी मला पावर साहेब कोणी तरी आवाज ओळखीचोच कोण रे हांव आनाकोंडा ही पळय जाकी प्लीज जाकी म्हाका हेल्प कर जाकी हांव दिसपट वाचयता तो फिल्मीने माझ्या पाठीक लागला मी हॉस्पिटलाचे पेपर आपल्या नावार कर म्हणटा तातूंत म्हाका जिवेशी मारतलो म्हणटा हांवें डॉक्टर पोजिसाक विश्वासघात केला म्हाका संवसार पिड्ड्यार केला म्हाका बॉक्सरे दियात म्हाका बॉक्सरे दियात एक सांग तुजी सकयली फामील सुकान आहा वयली फामील मेली जाकी ही पेपर हांव पुलिसाच्या ताब्यान करता हय आनी तूं काय तुज्या पुलिसाच्या ताब्यान कर डॉक्टर बोजसाचो भुरगो तकलेन सारको ना देखून जाकी हे कामाक म्हाका तुजो आदार जाय जाकी ना आदार न्हू हांव सारको मुदार जाला कोण येता कोण येता हांव ताका जिवेशी मारतलो हात धरून गेलो मरे कितें जाला कोणाक जिवेशी मारतलो हांव ताका जिवेशी मारतलो एक सांग तूं कोण महानंदाचो बापूल भाव न्हू या महानंदाचो बापूल भाव पूण तुवें म्हाका वळखोंक ना हांवें तुका वळखोंक ना तूं कोण तुवें म्हाका वळखो म्हाका दिसता तुवें वळखिला जाल्यार सांग म्हाका कोण तो तूं कोण तूं आनी तूं म्हाका सांग हांव कोण तो तूं जावन आसा
कापसाचें बोंड हांव कापसाचें बोंड न्हू आनी कापसाचें बोंड तूं आनी तूं हांव जेम्स बॉन्ड सुबेज केल्यार फोडटलो सोण देवदिर्या म्हाका सांगला तुवें हय. तुवें म्हाका सांगला हय मातसो राव हांव पळयता कितें हांव पळयता? पळयता तुज्या लागीं ताणें भाटाची ए, कागदां दिल्या ए, सांग म्हाका ए, सांग म्हाका कागदां दिल्या चला डोंट टच मी डर्टी फेलो एक आय मिनिट डोंट पळय. लायक ऑल दॅट टुडे तूं आतां जाणा हांव कोणटा तूं कोण हांव टुडे आय एम अ लाखपती आनी हांव तूं रोडपती देवदिर्या खंयचे आय एक डोंट म्हाका लायक सांग डर्टी फेलो तुज्या लागीं कागदां दिल्या तुज्या लागीं कागदां दिल्या जाती त्या फुसफुस केल्या मुजेरूय मार मरे तूं म्हजो भाव तुजेर मारतलोच हांव घे बेस्ट आवाज हेजेर मारपाचें ना तेजेर हांव फकत फ्रीट आतां मारतलो एकटो सुरला म्हाका दिसता ही कागदां हाज्याच लागीं आसात तूं म्हाका सांग तूं म्हाका सांग ही कागदां तुज्या लागीं दिल्या कधी येऊ नये जाल्यार कागदां खंय आसात सांग कागदां खंय आसात एक सांग रे कागदां आमी दवरतात तुजी कागदां आमी दवरतात तिच्या लागीं आसतली तिच्या लागीं वचून सोद बरें आ. पळयता ताज्या लागीं पळयता रे ना जाल्यार हांव तुमकां सोडचो ना एक- हांव पळयता खंय गेला पळयतें आवय? हांव पळयता खंय गेला पळयतें सोडचो ना ए तांबड्यां घालून येता तुज्या फाटल्यान रेडे लागत रेडे दवदिरो कसली कागदां सोदता पळय पळय ती माय जी पडीन तेणें पातकां केल्यान दोगांयनी आयज भोगतात आमी आदले आमची मुंडी आसा रेसरेसां भोगतात म्हणून पळय हे संवसारान आसतना हेणें सगळ्यांची वाट लायली हेणें हे दवदिऱ्यान म्हज्या भावाची वाट लायल्या जिविताची हेडे दवदिऱ्यान तेची खबर ही माय पळय आयज तुमकां एकूच सांगता आतां हांव म्हज्या भावाच्या घरा वता तूं जाणा डॅरल आतां तो बाबडो घरा गेला न्हू आपल्या ताचो आनी कोणूच ना हांव ताचो तितीव म्हणजे हांव ताचो पाय कसो आतां हांव वेता आनी ताच्या घरा वचोन फाल्यां तान आमच्या फ्लॅटान तूं हो म्हजो भाव आनी डॅरल आमी चौगांय रावपाची हय हा तुम्ही बियोपाचे आतां तुमी घरा वचात सगळी तयारी करात खोमटेन वचात तुमचे सगळी तयारी करात सगळे सामान आयज वचपानी ना फाल्यां तान वचपाचें हा फाल्यां तयारी करून वचात चलत हांव आतां म्हज्या भावाच्या पुताक डॅरलाक हाडूंक वता पूण हाली म्हणटा येता मरे हय रे फाल्यां येतले ना थोडी म्हणटा हाली केन्ना येयन म्हणटा ना 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 येतलेच तुम्ही बियोपाची गरज ना दोगांसून तयारी करात दॅट्स लायक अ गुड ब्रदर युअर इंग्लिश इज मच बेटर बरें तितवाच्या झेताक पळय आयज तुजो तितीव कितलो हँडसम दिसता तो पळय म्हज्या पुता तुज्या हातांतली हांवें शॉर्ट काडलेली न्हय त्या दिसाक ती 25 लाखांची शॉर्ट म्हाका लागली हांवें एक फ्लॅट घेतलेले आसा त्या बसत तुका म्हज्या फ्लॅटान हांव व्हरोंक आयलो चल म्हजे बरोबर म्हज्या बापाक पळय जागी दित्यो ताचे लागीं कांयच जायना जागी दित्यो ताका कोण पळयतलो हांव म्हज्या बापाचेर रावतलो वा रे म्हज्या पुता ज्या बापान जिवीतभर तुका त्रास दिले
तुका ताणें दूख दिलें आनी आयज त्याच पापाक लागून तूं ताचेशी रावतलो म्हणटा. कितलें व्हड काळीज तुजें म्हज्या पुता. खरेंच देवान तुका देण्यांनी बोल्लां. पूण एकूच जाण आसा, हांव आयज तुका व्हरोंक आयलां कारण म्हाका तुजो मोग आसा. कारण एका दिसाक हांवें तुका सांगलेलें जेन्ना देव म्हाका वयर काडटलो त्या दिसाक हांव म्हज्या फ्लॅटान व्हरोंक तुका येतलो म्हणून. आमच्या फ्लॅटान तिमाय तेच परी रॉकी आमच्या फ्लॅटान रावतली आनी तूं चौगांय आमी आमच्या फ्लॅटान रावया. चल या. माझ्या बापा लागीं कांयच सांगना जाकी जिजू. पळय तो कांयच उलयना जाकी जिजू. म्हाका म्हजो बाबा जाय जाकी जिजू. म्हाका म्हजो बाबा जाय. बाबा हांव जाणा तुका तुज्या बापाचो मोग आसा म्हणून. पूण आयज तरी म्हज्या भावाचे दोळे उगडल्यार पुरो. सदांच तो तुका केणटालो, तूं पिसो म्हणटालो. जायते फावटी हांव म्हज्या भावाक सांगतालो तसो देवाचे शीण करी नाका. देवान म्हाका कसलो पिसो पूत दिला म्हणटालो. आमी जायते फावट देवाचे शीण कोत्तात. देवान आमकां पांगडो पूत, आमकां एक कुड्डो पूत, आमकां भेरो पूत दिला म्हणून. पूण देवाक खबर आसा देवाचो गूढ देव जाणा. आयज पळय तूं पिसो पूत जावन ताची सेवा कोत्ता. तुजे स्वातेर एक बरो पूत आसलो जाल्यार पर्यंत ताची सेवा करचो नासलो. पूण हे म्हज्या भावाच्या मनान आयल्यार पुरो. पळय म्हज्या भावा, देवान तुका कसल्या गुणांनी मोलालो पूत फावो केला. तुजी सेवा करता आनी तूं ताका केणटालो. म्हज्या बाबा उपकार तुज्या लागीं मागता. ही खबर सोड आनी चल म्हज्या बरोबर फ्लॅटान या. जाकी जिजू तूं हांगाच रावा. म्हज्या बापाशी रावा. नवी मामा आनी कॅरन भायर सरल्यात. रोखडोच भितर वचोंक येता. ना ना तें म्हज्या लागीं करूंक घडचें ना. हांव जाणा बाबा, जायते फावटी हांव ह्या घरान येतालो ह्या घराचो वांटो मागूंक. तुज्या बापा लागीं हांव झगडटालो म्हज्या घराचो वांटो म्हाका दी म्हणून. पूण आयज तुज्या बापाक हांव एकूच सांगूंक आयलां, म्हज्या भावा दोतोर बोर्जीस म्हाका देवान वयर काडलो. देवान म्हाका सगळें दिलेलें आसा. हे घराचो वांटो म्हाका नाका. हें घर तुका दवर म्हज्या भावा. हांव येता, म्हाका दूख भोगता म्हज्या भावा. हें घर सोडून वचोंक म्हजें जल्माचें घर हें. म्हाका दूख भोगता. पूण म्हाका आनी दुसरो उपाय ना. हांव हें घर सोडून वेता. देवान म्हाका बरें घर दिलां. बरे भाशेन राव. म्हाका माफ कर म्हज्या भावा. ह्या घरान हांव परत केन्नाच येवचो ना. पूण तुज्या पुतान म्हजें फ्लॅट खंयच्याय वेळार उक्तें आसतलें. जेन्ना तुज्या पुताच्या मनान आयलें तेन्ना ताणें म्हज्या फ्लॅटान येवन राव म्हणून ताका हांव विनंती करता म्हज्या पुता. बरें म्हज्या भावा, म्हाका माफ कर. गूड बाय. गूड बाय. बाबा बाबा जागी गेलो. वय बाबा. बाबा हांवें ताका खूब वायट केलें. पांयच्या सांगण्यानी हांवें ताका एक सूर पडोवन दवरलो. हांव चुकलो रे बाबा. बाबा म्हाका माफ करा. बाबा अशें तूं कित्याक म्हणटा बाबा. अशें म्हणूं नाका बाबा. बाबा तूं कांयच भियेनाका बाबा. तूं कांयच भियेनाका. आमचें हॉस्पिटल हांव सांबाळटलो बाबा. तूं कांयच भियेनाका. आमचें हॉस्पिटल हांव सांबाळटलो. तशें तूं कित्याक म्हणटाय रे बाबा. तुज्या जिवितान हांवें कांयच करून तुका धरूंक ना. जरी तर हांवें पयलेंच चिंतलेलें देवान दिवलो तूंच म्हजो एकलो धीर आदार आनी बरो म्हणून, जाल्यार आयज हांव हें बघूंक पावचो नासलो रे बाबा. आनी तूं सुखी आसतलो आसलोय बाबा. हांव इलेक्शन दूख सोसूंक पडटा म्हणून तुका खूब वायट केलें बाबा. म्हाका गुन्यो बोगूस. अशें म्हणूं नाका बाबा. चोड आनी चोड देव बरें करूं रे बाबा. अशें तूं कित्याक म्हणटाय बाबा. बाबा 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 हांवें ताचेर विस्वास दवरलो. ताका चोगलें म्हजें घरदार ताच्या हातान दिलें. ती म्हाका सोडून गेली हो म्हजो भेस पळोवन. पूण म्हाका अशें घडलां तें पळोवन तूं म्हज्या आदाराक पावलोय. कोलेच बाबा तुजें मोल करूंक हांव चुकलो.
तू जावन आसा एक 8 बरो म्हज्या आदाराक पावलो सगळो भोग आनी मोयपाच तुवें म्हाका दाखयलो रे बाबा बाबा म्हाका आनी कांयच नाका तूं ह्या संवसारांत खुशाल आसतलोय अशें म्हाका दिसता रे बाबा कितें जाता बाबा म्हाका आनी कांयच नाका रे बाबा 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 हांव चड खुशाल मनीस संवसारांत आसतना झाड आपल्याक स्वर्ग आनी इफेर रावता म्हणून पूण बाबा हांव संवसारांतूच आसतना हांवें पयलो बाबा कितें जाता बाबा 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 संवसारांतूच आसतना हांवें पयलो बाबा कितें जाता बाबा स्वर्ग बाबा 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 Viva